दोळ्यांच्या डॉक्टर आडे वचून म्हणजे हांगा गांठ दुख म्हणून पाय हाडां दुख म्हणून काज जाता. करेक्ट. आमचे प्रॉब्लेम ते तू लोकांचे आमचे समस्या घालला म्हणल्यार तो वकील न्ही वकील तो बरो वकील म्हणून येता. समुदायाक रेस्पेक्टार पळयता. आमचे समुदाय कितले वयर येता तितले आमी हर एकले सांदे घटमूट जाता. समुदाय कितले सकयल येता तितले आमी सलवाता. क्रेडिट तशें सुरू केल्ले ताचे एक बुन्यादी फातर घालून तुमी म्हण सांगता आमकां एक भोव काले म्हणटात प्राऊड फिलींग म्हणून बघता. मस्त पोटी आमच्या समुदायाची कश्टार पडल्यान काले सारके रितीर ताणें खाणसो जागो आसा की ना म्हणलें ताणें पळयना. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगस. आस्त कोणाक नाका. पैशे, दुडू, भांगार, जागो सगळ्यांकी जाय. आमकां समेस्तांक गोत्ताचा मेल्या उपरांत सगळ्यांकी जाय असो 3 फूट तावन 6 फुटीचो फोंड म्हणून मात्र. पूण जाल्यारय जिवोवच्या वेळार या जिविताच्या आमच्या काळार कितली आस्त करूंक जाता कितलें बोदीक करूंक जाता आमी करता. आनी सडावत जावन आमच्या कुटुंबांनी कितलो मोग असल्यारी मोर्न जावन आवय बापायच्या मोर्न जावन आस्त मेळिल्ल्या वेळार त्या आस्ती खातीर बाबा भयणी मध्ये झगडे जावन कुटुंबां बेसान जाल्ले साबार दाखले आसात. आज हांव विशय काल्याक उलयतांगे म्हूण सांगणार. आज आमचे सैरे आसात ह्यात फिल्डांत एक्सपर्ट म्हूण येत. ॲडव्होकेट MP नोरोना म्हणल्या नांवा कालत फामाद जावन आसचे मेल्विन प्रकाश नोरोना आज आमच्या संगात आसात. तांकां पयल्यान पयलें आमच्या कार्मेल टिमा तर्फेन आनी सर आमच्या वीक्षका तर्फेन ह्या कार्मेल कॅफे पॉडकास्टाक हांव स्वागत म्हणटा. वेलकम सर. थँक्यू. कशे आसात सर? व्हेरी फायन. मस्त बिझी मनीस तुम्ही. हायकोर्ट ताच्या उपरांत DSCचे काम तुमच्या प्रॅक्टिस म्हणून सांगून मस्त बिझी असचे मनीस. पूण जाल्यारय त्या बिझी शेड्युलामध्ये म्हज्या रिक्वेस्टाक कालतीमान घालून ह्या एका शोक तुम्ही येवंक ओप्पाल्यात. पयल्यान पयलें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हाका संतोष तुमच्या संगात एक वांटो जावंक आनी सांगात आमकां एक डिस्कशन करचें खंडीत जावन आमचे एक भाग. ओके सर, आता तुम्ही प्रॅक्टिस स्टार्ट करून एक लॉयर जावन प्रॅक्टिस स्टार्ट करून कितली वर्सां जाली? 35th इयर रनिंग जावन आसा. 35 इयर्साचे प्रॅक्टिस तुमचे. कितें म्हळ्यार 35 इयर्सांनी एक सिव्हिल लॉयर जावन तुम्ही सुमार केसीस पळयल्यात, सुमार आस्ती बदकाचे म्हळ्यार झगडी जावची पळयल्यात आनी सुमारश्यो केसी तुम्ही सॉल्व करून दिल्यात. सो एखाद्या वेळार आता पाटी गोवन पळोवचें जाल्यार तुमच्या ह्या एका 35 वर्सांचो लॉयर जावन ह्या अनुभवांत हांवें एक 4 उतरांनी तुम्ही सम अप करूंक सांगल्यार तुम्ही काले म्हणटात. जिवितांत झगडी ते स्वाभाविक. आज मनीस थान येताना बुकेता जाल्यार पयल्यान पयलें निती खातीर खाण जेवण जाय तितलें आसा. करेक्ट. पिवोवंक जाय तितलें आसा. करेक्ट. गम्मतां डान्सां पुरो आसात. पूण हर एका मनशाड थंय विचारल्यार ताजेडे म्हाका न्याय जाय म्हणटा. ग्रेस्त जावंक पुरो, दुबळो जावंक पुरो, हर एकल्यान म्हणजे म्हाका न्याय जाय. आनी म्हाका भोगता की ह्या समाजांत मस्त तराचो अन्याय न्हय जाता. वांजेलांत आमी पळयलें जाल्यार निती खातीर मस्त म्हत्व आसा. इसाया प्रवादी 58 अध्यायान म्हणटा वो लोक गुणी उस्तर घालना, उपास करना, धिमे हातगैर घालना मागता, पूण म्हाका असलो उपास नाका. म्हाका जाय असो उपास अन्याय अनितीच्यो सांकळी मोडचे आसलो. आनी थवळ तांचे खाळोक आसलो हांव दनपार बरें उजवाड करता म्हणटा. जाल्यार मस्त उल्लेख आसात वांजेलाक. त्या देखून म्हाका भोगता की एक वृत्तेंत एक वकील जावन समाजाक एक नीत करून दिवंक समाजांतल्या लोकांक प्रत्येक तर अन्याय आनी जाल्ल्या वळख जाल्ल्यांक नीत करून दिवंक म्हाका एक तृप्ती भोगता. आय फील व्हेरी हॅप्पी दॅट आय एम डुईंग समथींग फॉर द गूड ऑफ द सोसायटी. ओके. जेजूच्या प्रिचिंगारी आमी पळयलें जाल्यार थंय म्हणटा निती खातीर कोण थान येता निती खातीर ते भागी म्हणटा. करेक्ट. सो एंड ऑफ द डे खंयसर अन्याय अनीत आसा जाल्यार थंयसर आमी नीत करून दिवंक शकलें जाल्यार थंय जिवनांत एक वर्तें दादोसकायचे विचार म्हाका भोगता. ओके सर, तुमच्या 35 वर्सांच्या ह्या एका एक्सपिरियन्सांत तुमकां सॅटिस्फॅक्शन मस्त भोव चड आसतलें म्हूण सांगून तुमच्या तोंडा वयलो तो हांसो पळयतना म्हाका कळटा. खंडे जावन आय एम व्हेरी हॅपी दॅट आय सिलेक्टेड अ रायट थिंग. ओके सर, तुम्ही खाली ॲडव्होकेट मात्र न्ही
तुम्ही आमच्या कोडयाळ दिएस जयंती आमच्या समुदाया खातीर मस्त काम केले व्यक्ती कित्याक म्हणून सांगल्यार आमच्या MCC बँकाचे तुम्ही चेअरमॅन जावन आसल्यात, यंगेस्ट चेअरमॅन जावन आसल्यात, ताच्या उपरांत आमच्या गवळीक परिशदेच्या कोडयाळच्या DSCच्या गवळीक परिशदेचे सेक्रेटरी जावन आल्यात आनी त्या वेळार तुम्ही इतकी कामां केल्यात आनी अजूनही कोडयाळ DSCचे एक ॲडवोकेट जावन आमच्या समाजांत अन्यायाक वळख जाल्ल्या लोकां खातीर तुम्ही मस्त सेवा दिवन आसात. तशें म्हणटा आसतना फर्स्ट ऑफ ऑल तुमच्या त्या सेवे खातीर आमी सर्व तुमकां देव बरें करूं म्हणटा मात्र न्ही. तुमच्या त्या एक जर्नी विशयी आमकां सांगतात गे सर, म्हळ्यार तुम्ही ह्या समुदाया खातीर एक सेवा दिजे, ताचे खातीर एक वावरिजे कित्याक म्हणजे पहिल्यांत लॉयर्स म्हणून सांगल्या उपरांत तुम्ही मस्त बिझी मनीस, पूण त्या तुमच्या बिझी शेड्युला मध्ये समाजा खातीर आमच्या समुदाया खातीर तुमकां काम करची, एक सेवा दिवची उर्बा, ताचे विशयी आमकां सांगतात गे. म्हजे प्रकार समुदायाक सेवा दिवचें मस्त गरजेचें. पोयत पुस्तक म्हणटा म्हजो सीस म्हणल्यार तर एक कपशाळें उदक दिल्यार ताजो प्रतिफळ सुखसो ना म्हणून. करेक्ट. समुदाया खातीर आमी हर एका मनशान जाता तितलो वावर करीचे. आमच्या फिल्डान प्रोफेशनान मात्र न्ही, बट प्रोफेशना भायर येवन आमी वावर करीचे. हांव वकील म्हणून वकिलात मात पळयल्यार जायना. समुदायाक हांव कितें दिवंक शकता दॅट हॅव टू सी. तुवें सांगले बरोबर म्हणे हांव MCC बँकांत चेअरमॅन जावन आसलो. त्या वेळा मस्त म्हज्या तावन कितलें साध्य आसा तितलें बरी सेवा दिल्या. म्हज्या टर्मार हायेस्ट डिविडंड आमी 22% शेअर होल्डरांक डिविडंड दिला. DSCक सेक्रेटरी जावन आसतना हांवें पयले फावटी इंट्रोड्यूस केल्लें डायसिस पास्टल कावन्सिलांत हांवें बिसायब कडेन उलोवन बिसायबान तें सजेशन ओपन घेतलें. 7 कमिशनां केलीं, 7 आयोग केले आनी त्या मेंबर्सांनींत कोण त्या पास्टल कावन्सिल मेंबर्स त्या आयोगाचे सांदे जाले. ही गरजे म्हणटारी आम्ही तो समिती केलो. त्या समिती मुखांतर मस्त वावर केला. मस्त म्हळ्यार मस्त म्हळ्यार हर एका सामाजिक जावं दी, राजकीय जावं दी, उरल्या रितीर सेवा जावं दी, जाय तितले कार्यक्रमां केल्या. आनी ह्या मुखांतर खातें जातालें म्हळ्यार हर एका दिसा माध्यमाचेर मंगळूरू धर्म प्रांत्यದಿಂದ अले कार्यक्रम जाले म्हणून सक्कड चिंतले ही एक दिशी समुदाय आमचे केदाळी समुदाय इतलें व्हडलें काम करता, लायम लेटर आसतले आमी. त्या वेळा काय जाता लोक तुका रेकॉग्नायज करता, समुदायाक रेकॉग्नायज करता, समुदायाक रेस्पेक्टार पळयता. आमचे समुदाय कितले वयर येता तितले आमी हर एकले सांदे घटमूट जाता. समुदाय कितले सकयल येता तितले आमी सलवाता. त्या देखून म्हाका पोयत पुस्तकाचें बरें उतार दोनचें म्हळ्यार ओझे प्रवादीच्या 4 अध्याय 6वें वाक्य ते म्हणटा हे बिकॉज ऑफ द लॅक ऑफ नॉलेज माय पीपल आर पेरिशिंग. जाणून येनातल्या वरवीं म्हजो लोक कश्टात नाश जावन वता म्हणून. जेजू म्हणटा तुम्ही सर्प बरें चतुर आनी परव्या बरें सदां बरें ह्या संवसारांत जियेतना. जर तर आमी सर्प बरें चतुर म्हळ्यार समुदाय आमची त्या प्रमाणे चुरुक ना जाल्यार दीस येतना आमी वीक जाता. करेक्ट. आनी त्या खातीर हर एकल्यानी समाज सेवा करची गरजेची. आनी म्हाका संतोश आसा हांव म्हज्या फाटल्या हांव सादारण 24 वर्सांचेर MCC बँक निर्देशक जाल्लो. ताजे उपरांत निरंतर जावन एकानी एका रितीर हांव DSCच्या समुदायाच्या विविध संस्थांनी विविध रितीर हांव सेवा करना आसा. फाटल्या एका 30 वर्सां वयर हांव सेवा करना आसा. आनी खंयसर म्हाका सेवा दिवंक अवकाश मेळ्ळा काळजांत बऱ्या तरान प्रामाणीकतान सेवा केल्लें आनी तातूंत मुस्तणाक मस्त रितीन बरेंपण जाल्लें म्हाका संतोष म्हाका. ओके. आता तुम्ही 7 आयोगांत सुरू केल्ले आनी आयच्या प्रेझेंट सिट्युएशनार 22 म्हणजे आमचे 22 आयोगा मुखार ते येवन पावल्यात आनी तांची सेवा आमच्या लोकांक कितें तो गोत्ता आसा कित्याक हर एका फिरगज माट्टार हाची एक इतले बरें काम ते करनासात. क्रेडीट तशें सुरू केल्लें ताची एक बुन्यादी फातर घालो तुम्ही म्हणून सांगच्याक आमकां एक भोव काले म्हणटात प्राऊड फीलिंग म्हणून बघता. सर तर आमी आतां पाटयेचें जाल्यार आयचो ह्या संवादाचो मेन उद्देश जावन आसा आमच्या सिव्हिल लॉ विशयांत आमच्या लोकांक कित्याक म्हणून सांगल्यार ह्या दिसांनी आमचे नवे नवे लॉज येवन आसात आनीक आमच्या भुमीच्या म्हणजे आमच्या दाखल्याचे वयर आमच्या प्रॉपर्टीजा वयर आनी पुरा मस्त चेंजेस आयल्यात. आतां पुरो ऑनलायन जायचे आनी आतां खातें ट्रान्सफर आनी पुरो जावचे मस्त हे नवे रुल्स येवन आसात. सो हाचे विशीं आमी सुरू करचे एका मनशान एक आस्त खाण गेली, एक ल्हान एक जागो खाण गेलो जाल्यार ते एक जागो खाण घेतना आमी सुमार संगती पळयचे पडटात. म्हणल्यार तो जागो सोमा आसा गी वा तो खाणाचो करेक्ट गी म्हणून सांगून कळले पुरो एका संगती एका मनशान ताच्या म्हळ्यार ताणें पळयचे पडटात एक जागो खाणोवचे पयले ताणें इम्पॉर्टन्स दिवचे पडटा. बरें सवाल आहे. मस्त पोटी आमच्या समुदायाची कश्टार पडल्यान काले म्हळ्यार सारके रितीर ताणें खाणोचो जागो आसा की ना म्हणलें ताणें पळयनात.
पळयतात ताका इकल्ल्याक जागो आयला लागी पळयतात अहं. आनी तेजे आर्टिसीर नांव आसा की ह्या खाताचेर नांव आसा की पळोवन जातात इतलें पावाना आमी उण्यार उणें 30 to 40 वर्सां फाटीं वचून पळयचें तांकां हक्क आशिल्लें गी ओके तो करेक्ट करून ते रायट फ्लो जाला गे म्हणून जर तर टायटल डेट समानांत मागीर इल्ल्या तेंपान सुरू जाता समस्या घर बांदल्या उपरांत आनी कोण एकलो येता म्हाका हेजो हक्क आसा म्हणटा अर्द्यार रावता थोडे फावटी आमी एग्रीमेंट करतना ಒಟ್ಟಾರೆ एग्रीमेंट करता आनीक काणूंक म्हणून एग्रीमेंट करता पूण ताजे शर्तां ಒಟ್ಟಾರೆ आसतात आमकां कोणाय कडेन वाचून पळयना आमी वाचून पळयल्यार थोडे फावटी म्हाका गुर्तुना ते मोस करतात एक कारण म्हाका कळना आमी सो लोक आंतुयसर कोण पडटा एग्रीमेंट करतना समांतरान शर्तां आमी पळयचे करेक्ट करून आसात गे म्हणून टायटल करेक्ट आसा गे पळयचे नक्षे करेक्ट आसा गे पळयचे ताजे उपरांत थोडे फावटी डुप्लिकेट रेकॉर्ड्स परचे एक आयलो म्हजे कडेन एकलो काणोंक पुरा व्हडलो मनीस समाज असो आनीक ताका बँकाचे लिगल ओपिनियनी पुरा मेळ्ळ्या पळयतना फुल्ल कलर झेरॉक्स हांवें सांगलें कलर झेरॉक्स हें जायना म्हणून तें कशें जावचें ताणें पळय हें केलां तुमकां बारीक क्लोज आमी इतले लाख दिल्यात व्हडले करोडाचें डील तें साध्य ना तें ओरिजिनल ते म्हणून मागीर ते येवन परत्यान ताजे इकतेले ते येयले ना हें ओरिजिनल ते म्हणाले हांवें सांगलें कलर झेरॉक्स म्हळ्यार ते म्हजे बारी आर्ग्युमेंट करूंक लागले म्हाका तांचे फोर्जरी हांवें कशें सोदून काडलें म्हणून तांकां गुर्तुना ते म्हणटात ना ना ते ओरिजिनल ते म्हणून म्हळ्यार हांव आमकां कळना म्हणून म्हळ्यार मुस्त कडेन तो पास करना येयला हांवें गट्ट धरलें तें कलर झेरॉक्स हें तांचो सिग्नेचर कलर झेरॉक्स करना ओरिजिनल सिग्नेचर बरें गेल्यात पुरा ओके पूण तांचो शिरकोन पडटा तांचो तें टाली जाता आसतना मागीर ताका जायना परत्यान एक 4 जाण नेक्स्ट फुटी अनेक व्हडले व्हडले दाटे मोठे येवन बसले ते कशें तशें न्ही अशें हांवें मागीर 1-2 मात क्लू दिले हांवें पुरा दिवना कित्याक म्हळ्यार हांवें पुरा दिल्यार नेक्स्ट टायम तो शिकता आनी तो पर्यंत पुरा कवर करून करता करेक्ट देखून हांवें 2 मात क्लू दिले ताजे उपरांत तांकां कळ्ळें ताजे उपरांत सांगलें आयत न्हू इधर सर्टिफायड कॉपी तांचो बन्नी म्हणून मागीर तांकां दाखयलें कशें हांगा मॅच जायना पळय म्हणून मागीर पत्तो ना ओके न्ही म्हळ्यार त्या प्रमाणे मोस करता लोक ओके थोडे फावटी ओरिजिनल रेकॉर्ड्स तेंगे बँकान दवरनासतात हांकां गुर्तूच ना अपार्टमेंटां पुरा जातात सुबेज दिसतात नोटरीस्ट कॉपी दितात सेल डेट करतात हांगा लोन बँकान तशेंच आसता बँकान बरना जाल्यार हांचे ऑक्शनाक येता थोडे फावटी ओरिजिनल्स आसनात खंय आनी कालेंगी मोस करनासतात तशें या थोडे फावटी स्केचांत सर्वे करच्यान चडवणे आसता सर्वे स्केच तुमच्यान टॅली जायना एकलो म्हजे कडेन आयलो तो एक जागो तो पर्टिक्युलर इकूंक लँड ट्रिब्युनलांत ऑर्डर जाला फॉर्म नंबर 10 आसा आरटीसी आसा खाता आसा आनी इकता हांवें ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೂನೆ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಸ್ಕೆಚ್ ಇಲ್ಲ म्हणून ಇಲ್ಲ ಅದು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ म्हणे ताजे उपरांत खाण हाडटाना थंय प्रॉपर ताका मेळ्ळी 500 कंगी पयस आतां येदो जागो जाल्यार हांगा मेळ्ळा जाल्यार इकता तो हांगा आनी हें 500 जे आरटीसी काणगो न्हू ताका मेळ्ळो जागो काणगो न्हू ताणें 10-15 जाणांक अशें तो कोडकन इकला 500 जे रेकॉर्ड करेक्ट खंय म्हणून ना न्ही खंय म्हणून ना न्ही हांगा इकता थंय इकता थंय इकता कित्याक म्हळ्यार ओरिजिनल ओनर बॉम्बे आसा ओके खाली जागो मैदाना बरी आसा सगळ्यांनी 500 इकून येता कळीच जायना ते पळयचे पटले ताजे रेकॉर्ड पळयतना अलग निर्दिश्ट जाग्यार आसा की पळयचे ओके तशें करून मोस करतात लक्ष एक जागो दाखोवन अनेक जागो इकतात थोडे फावटी तांचे पयलींच्या पयशांनी पेंडींग आसतात पयले ताणें करेक्ट दिवन आसना या तांतू भुरगीं 500 जाणां आसल्यार गांवांत तेगा 4 जाणां वांटेकान खाण येतात आनी पूर इम्प्रूव जाल्या उपरांत 2 जाणां गांवाक येता जाल्यार म्हाका वांटो म्हजो मेळोना आनी इकलें समान म्हणटा सगळे म्हणटा नलिफाय जाता मस्त जाणांचे प्रॉब्लेम अजूनय ते प्रॉब्लेम आसा ट्रेसिंग ऑफ टायटल समा मेळना जाल्यार बांदून धरली बदी समस्या त्या देखून कोर्टान दितल्यो केसी पुरे डॉक्युमेंट रजिस्टर जातात सेल डेटां पुरो रजिस्टर जातात आमच्या लोकांच्या म्हणण्यान घालें रजिस्टर जाल्यार पुरो आसा न्ही आर्टिस्ट आसा खात आसा मागीर जगार कोर्टान इतल्यो केसी कित्याक म्हळ्यार करेक्ट करून तें पळोवना टायटल डेट ओके तर एखाद्या वेळार आतां हांवें एक जागो काडूचो जाल्यार हांवें एटलीस्ट 40 इयर्साच्या पयले तावन वचून लिस्ट पळयचें पडटा आतां हें करचें जाल्यार आमी लॉयराक दन करीचे की सकट लॉयरांक जी नॉलेज आसता किंवा खंयच्या लॉयरांक आमी म्हळ्यार आतां सांगचें जाल्यार तें कशें वता गे आतां एकटे जाण डॉक्टर आसात तूं निर्दिश्ट डॉक्टरा कडेन कितें येता
एक्सपर्ट डॉक्टर आमी येता आमकां पिड्या येताना करेक्ट एक साधारण जाल्यार एका येता मागीर चड जाल्यार आणखी एका स्पेशलायज्ड म्हण येता स्पेशलायज्ड येताना ताजे उपरांत परत तेन्ना कोण स्पेशलिस्ट आसा म्हण येता तशें कानूनी तशें इट इज जस्ट लायक एन ओशन करेक्ट एक्सपर्टायज नॉलेज थोडे फावटी काय जाता आमच्यान गम्मत जाता कशें म्हळ्यार वकील असो बोर्ड पळोवन आमी येता करेक्ट तो क्रिमिनल लॉन एक्सपर्ट जावंक पुरो ताका सिवील लॉन तो एक्सपर्ट न्ही ओके या सिवील लॉन एक्सपर्टा कडेन क्रिमिनल केस दिल्यार सक्सेस जायना या सर्वीस लॉ म्हणून आसा ताजे कडेन गेल्यार जायना दोळ्यांच्या डॉक्टरा कडेन वचून म्हणजे हांगा गांठ दूख म्हणून पाय हाडां दूख म्हळ्यार काय जाता करेक्ट आमचे प्रॉब्लेम ते तूं लोकांचे आमचे समस्या घाल्ल्या म्हळ्यार तो वकील न्ही वकील तो बरो वकील म्हणून येता आमी आमकां नॉलेज आसा जे म्हज्या समस्येक कोण आसा एक्सपर्ट सायबर लॉ दुसऱ्यांत करेक्ट कॉपीरायट्स ऍक्ट दुसऱ्यांत तुझे क्रिमिनल केस दुसऱ्यांत एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय रिलेशनशिप दुसऱ्यांत त्या फिल्डान कोण एक्सपर्ट आमी डॉक्टरान जे आमकां इल्लें नॉलेज इल्लें आसता दोळ्यां कडेन वचचे ENT कडेन वचचे आडांच्या डॉक्टरा कडेन वचचे म्हूण वकिलांचें आमकां नॉलेज आसा आमी बोर्ड पळोवन येता तातूंत आमकां मेजर समस्या जाता वकील गुंतना जाल्यार थोडे फावटी ते सांगनात ना म्हाका असं आनी एखाद्या एक्सपर्टा कडेन वचून आयज ना मारते न्ही म्हणटात तांचे प्रयत्न करतात आय एम नॉट फायंडिंग फॉल्ट विथ एनी एडवोकेट्स तांचे प्रयत्न करतात पूण विशय काय म्हळ्यार एक्सपर्टायज आसना ओके त्या देखून आमी सांगचें जागो काण येतना सिवील लॉंत कोण जावन एक्सपर्ट आसा ताजे कडेन गेलें जाल्यार देन एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रॉब्लेम ओके पूण आतां प्रॉब्लेम काय जाता आमकां तुमी सांगलें बरी आतां डॉक्टरांची जाल्यार आमकां इल्लीशी गोत्त आसा आमी वेतांव म्हळ्यार आमकां नांवां गोत्त आसा आमी वेतांव म्हूण सांगून पूण आतां एखाद्या वेळार आतां लॉयर आमकां जाय जे आमी ते कशें फायंड आउट करी येता म्हळ्यार आमकां कोण ह्या फिल्डान अशे एक्सपर्ट म्हळ्यार तांची नांवां आमी इल्लें गुगल केल्यार कोणाचें नांव पयलें येता तांतू वचचें की वा इज देर एनी वे टू फायंड आउट हू इज द बेस्ट इन द फील्ड वा अप्रोच करी येत म्हणून हें बरें सवाल गूगल आउट करतना आमी ते कोण थोडे एडवर्टायझिंग करच्या उद्देशान पूर हाई 5.5 स्टार मार्क घालून पयले नांव येवचे बरें करतात ओके ओरिजिनल कोण बरें आसचे ते ताच्या फाटल्यान वचना करेक्ट ओरिजिनालिटी तुका पळयची जाल्यार तुवें लोकां कडेन इसारन येदोळ तूं कोणाचें केलां तें पळोवन आमी वचचें पडटा आमी आतां थोडें बरा ब्रँडेड उस्तर खाण येता ब्रँडेड ताका मोल चड पूण क्वालिटी गॅरंटेड करेक्ट क्वालिटी गॅरंटेड सो म्हाका एकलो जड्जी म्हणटालो ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ವಕೀಲರಿಗೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್. ಇದು ಎರಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೋಲ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. करेक्ट. ಅದಕ್ಕೆ ತೀಯಕ್ आम्ही असचे हरियकले कितें गरजेचें म्हज्या प्रकार. तुजो विश्वासी डॉक्टर जाल्यार विश्वासी वकील जाल्यार तो सांगता ना ಇದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ म्हणटा. थंय एक रिलेशनशिप आसा की म्हणलें सवाल. इफ यू गॉट अ रिलेशनशिप देन दॅट एडवोकेट जावन दी डॉक्टर जावन दी बऱ्या तरान तुका सर्विस दिवंक शकता. ओके. तर तुमचे एक्सपिरियन्स प्रमाणे तुम्ही इतले वर्ष तुम्ही या फिल्डांत आसात, तुमचे एक्सपिरियन्स प्रमाणे एखाद्या वेळार आता खाली प्रॉब्लेम जाला म्हणजे आता जागो खाणून जाला आता जाकाल्या म्हणतात जाल्ल्या उपरांत आमी कांय करूंक जायना ऑलरेडी पयशे दिवन जाला पूण एक मोस जालो तुमच्या प्रमाणे एक केस कितले तेंप एक समज जाल्यार कितलो तेंप जाय पडत ते केस ऑन केस बेसीस जाल्यार ना तांतो सांगचें कशें म्हणल्यार थोडे समस्या परिहार करूंक जावचे थोडे समस्या परिहार करूंक जायनात. पोर एकलो लीगल ओपिनियन ಒಳಗೆ ರೈಲು ಅವನ ಜಡೆ 4-5 ಕಡೆ ಸೇಲ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ म्हणाला ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ಜೆ ಅಂತ ನಾ म्हणून सांगला ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ केले. ಆದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು म्हणून ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು म्हणून ಅವನು सांगले डॉक्टर टर्मिनल डिसीजेस जावं करो एड्स कॅन्सर तेले डिसीज डॉक्टर आसा म्हणल्या कोडले तो कशे म्हणे गुण करीचे म्हणल्यार कशें जाता जायना ती थोडी पिडा गुण करूंक जायना. थोडे जे लीगल प्रॉब्लेम्स इज अ गुण म्हळ्यार टप्पकन समक्षले न्ही ते ताका मागीर हांवें सांगून आतां ताणें म्हाका आतां पोर 1927 डॉक्युमेंट हाडून आयलो 1927 ओके. आतां ताज्यांत आतां कनेक्टिविटी मेळटा ते हांवें ताका सांगलें अशें कर अशें कर अशें कर अशें कर म्हूण टप्प येवन तुवें सांगलें न्ही म्हाका आतां तूं समा कर म्हळ्यार जायना. हर एकाचे समस्या एक एक टायपार आसता हांवें सांगचें. ओके. कोर्टाक केस गेल्यार कितलीं वर्सां म्हूण आमकां सांगूंक जायना. सेक्युलर कोर्ट हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टार म्हणटाना थोडीशीं वर्सां येतात. हांवें कशें सांगचें म्हळ्यार काणूनच्या पयल्यान प्रिकॉशन्स काण घेवचे. समस्या कळ्ळ्या कोडले
कोणी एक एक्सपर्ट वचून असे समस्या आसात कशाचे तोंड भायर येवचे आमी पळोवचें पडटा ते समस्ये कळोवन ते भायर येवंक आमकां कुडलें जालें जाल्यार मस्त बरें ना जाल्यार त्या देखून आमच्या कोर्टान केसी आतां कितले वर्सां पेंडींग आसात करेक्ट 10 वर्सां 20 years हांगा तो वयर सकयल पुरो येताना कितले पेंडींग येतात त्या मनशाचें लायफ जालें वय ताच्या जिवनांत ताका अनुभव करूंक मेळना करेक्ट मागीर वॉट इज द यूज करेक्ट आता तर आम्ही एखादा जागो खाण घेता जाल्यार आता आम्ही पहिले आता काले बरोबर प्रिकॉशन खाण घेवचे एक्सपर्टाक मेळोन ताच्या विशयान आम्ही एटलीस्ट 40 years रिसर्च करून आम्ही कंप्लीट पळयले उपरांत मागीर आम्ही जागो खाण डिसायड करयत आता एखादो आम्ही जागो खाण घेता आता खाण घेना जाल्यार ताचे उपरांतले प्रोसिजर काले म्हळ्यार आता जागो खाण घेताना आता फर्स्ट आमी एग्रीमेंट करता एकाचे खातीर ताचे उपरांत ते रजिस्टर जाता म्हणजे ताची एक प्रोसिजर आमच्या लोकांक तुमकां सांगीत घे सर ताका प्रत्येक तरान तुजे एक रेव्हेन्यू मॅटर जाल्यार हांगा सिटी कॉर्पोरेशन जाल्यार आमी प्रॉपर्टी कार्ड करूंक आसता ना जाल्यार RTC करी जाय खंयच्या कृषी जाग्यांक जाल्यार नॉन एग्रीकल्चर जाल्यार खाता हांगा तर आतां ई खाता म्हणून जाला मागीर भायर जाल्यार 9 and 11 सिटीच्या भायर जाल्यार 9 and 11 म्हणून आसा पंचायतांत तें करीचें ताजे उपरांत सिंगल प्लॉट एप्रुवल थोडे आमकां कन्वर्शन जायचें पडटा थोड्यांक जर तर घरांनी करूंक आसा जाल्यार ऑलरेडी कन्वर्शन जाल्यार सिंगल प्लॉट एप्रुवल म्हणून एका विन्यास अनुमोदन म्हणटा आमी तें करीचें ताजे उपरांत तुवें इफ इट इज पॉसिबल तुजे जाग्याक प्लॉटिंग करून दवरल्यार इट इज ऑलवेज एडवायसेबल ओके आता थोडे पिढी सुमार जाणां जागे खाण घेतात जागे खाणून तांच्या नांवार जागे रजिस्टर जावन आसतात पूण खालें जाता आतांच्या करंट रुला प्रमाणे म्हाका गोत्ता आसच्या प्रमाणे आमी ताका टॅक्स बांदूंक आसा खाली जागो आसूं दी ताचे वयर बिल्डींग आसूं दी वा कालें आसूं दी ताका आमी टॅक्स बांदूंक आसा थोडे पिढी खाणून घालतात पूण टॅक्स बांदचे ते फॉलो अप करचे करनात म्हळ्यार खाणून ते दवरले डॉक्युमेंट्स तें आसतात एखाद्या वेळार तांकां मुखार वचून जागे डेव्हलप करूंक जाय वा टॅक्स बांदून ना जाल्यार वॉट आर द इम्प्लिकेशन्स म्हळ्यार कालें जावचे चान्सेस टॅक्स बांदिल्यार तुवें विथ इंट्रस्ट आमी बांदीचे पेनाल्टी सांगता पेनाल्टी म्हळ्यार व्हडलो एमावंट व्हडलो जाता तवळ तवळ बांदल्यार उण्यार जावन येता ओके दॅट इज द मागीर दुसऱ्यांक हांवें तुका तोंदरे दिनात पेनल्टी हेंचे तुका विथ इंट्रस्ट कलेक्ट करता शिवाय पेनल्टी म्हणून न्ही विथ इंट्रस्ट कलेक्ट करता शिवाय उरलें कांय ना समस्या जायना ऑलवेज तांकां रायट आसता लोकल ऑथॉरिटीक रायट आसता बांदिना जाल्यार तांकां ऑक्शनाक काडचें पूण तेलें खंय येदोळ तशें जावना म्हळ्यार रायट आसा तेन्ना ताचे बदलाक आमी पे करता ओके तशें आतां सर आतां दुसरे नमुन्याचे डीड्स आसात आतां आमी म्हणटा गिफ्ट डीड आसा ताचे उपरांत सेल डीड आसा ते हाचे मदीं डिफरन्स काले हे कशें चलता ताचे विशीं दिल्लें आमकां सांगीत गुड पॉयंट सेल डीड म्हळ्यार दुडवाक म्हळ्यार पयशे दिवन करचें जाल्यार ताका आमी सेल डीड म्हणटा ओके पयशे नासतना करच्याक गिफ्ट डीड ओके विथ लव अँड अफेक्शन कन्सर्नार आमी दिता गिफ्ट डीड म्हणटा आनी एक आसा सेटलमेंट डीड वेवस्था आमचेर कोणी डिपेंड जावन आसा तांकां आमी दिताना सेटलमेंट डीड वी वॉन्ट टू सेटल म्हळ्यार काले म्हणटा ताका वेवस्था करूंक जाय देखून वेवस्थापत्रां म्हणटा थोडे फावटी जाग्याक जागो दितात ओके ताका एक्सचेंज डीड म्हणटा आमी एक्सचेंज डीड म्हणटा ताजे उपरांत तुका लीज डीड म्हळ्यार परपेच्युअल मुलगेणीक आमी दिता परपेच्युअल लीज डीड म्हळ्यार परमनंट जावन तुवें अनुभव करी येता म्हणून त्या टायपाचे डॉक्युमेंट करूंक जाता सरकारांतून मेळटना ग्रांट ऑर्डर म्हणटा ग्रांट ऑर्डर म्हणटा जावंक पुरो हक्कपत्र जावंक पुरो या आमकां डिक्लरेशन मेळचें जावंक पुरो बुन्या मंडळीन कितें मेळटा दॅट इज ऑल कॉल्ड ग्रांट ऑर्डर्स ग्रांटेड बाय द गव्हर्नमेंट आयदर आमी इंटरव्यूवर्स म्हळ्यार एकामेका वेव्हार करून दाखलो करी जाय या सरकारांतून आमकां आयिल्लो दाखलो जाय बट देर शूड बी सम टायटल डीड विथ अस तशें ओके आतां तुमी म्हळें आमकां आतां ते परपेच्युअल लीज डीड म्हणून सांगलें आतां परपेच्युअल लीज डीडाकी टायटल डीडाकी डिफरन्स काले परपेच्युअल लीज डीड म्हळ्यार बड्यासो परमनंट बड्यासो म्हणून तो देनी जायना ओके देनी जाय जाल्यार ताणें परतान लँडलॉर्ड सायट काण गेल्यार मात्र तो फुल्ल देनी जाता करेक्ट मुस्त कडेन कशें आसा परपेच्युअल लीज म्हणून आसा त्या झाडा काय जाता तो परमनंट बड्यासो विथ सर्टन कंडिशन्स आसता आतां आमी थोडे कडेन मूलगेणी म्हणून आसा आमच्या प्रत्येक दारान साऊथ केरळा उडपींत मूलगेणी म्हणल्यार कॉन्सेप्ट आसा पयला आमच्या डिस्ट्रिक्ट्सांनी ना हांगा तें कॉन्सेप्ट आसा तातूंत थोडे कडेन कंडिशन आसता तुवें ओनराचें परमिशन आसतना इकून वचो म्हणून त्या तुका इकूंक जायना इकलें जाल्यार कंडिशन वायलेट केलें म्हणून ताणें कपाटींग हाडूंक चान्स आसा कंडिशन ना जाल्यार कांय जायना कंडिशन आसा जाल्यार जायना या वर्सा वर्सा तुवें गेण दिवचें या बडें दिवचें तें दिवं न्हय त्या तुवें क्लॉज आसता नाल्यार तुका रद्द जाता म्हणून तें पुरो आमकां समज आसता इफ द टर्म्स अँड कंडिशन्स
आर व्हायलेटेड म्हणजे ताची शर्तां आमी उल्लंघन केलें जाल्यार ओनराक तो जागो फाटी काडूंक अवकाश आसा कानुना मुखार ओके कंटेस्ट जातना कष्ट आसा ते विशय तितले सुलाबेर जायना पण सांगलें इट इज ऑलवेज ए लिटिगेशन मागीर इरार तें ओके पण टायटल डिडांत क्लियर तुका उरल्या कोणें तो तुजो जागो तुजें हें म्हणल्या खातीर स्वाधीन मात्र परपेच्युअल लिस्टेड लीज म्हळ्यार वय स्वाधीन आसचें वय करेक्ट पर्टिक्युलर रेंट दिवन हांवें स्वाधीन आसचें आतां खाली आमी बड्याच्या अंगडी भर आसतात वय ते मंथली टेनन्सी ओके या फॉर सम इयर्स 5 वर्सांक 10 वर्सांक परमनंट लीज म्हळ्यार शाश्वत जावन घेवन म्हण सांगल्यार बापा येतान पुताक वचयत पुता तांच्या भुरग्यांक ते तांच्या फॅमिलीक शाश्वत इट कॅन बी इनहेरिटेड ओके पूण ते दुसऱ्या कोणाक आमी इकून हें करूंक कंडिशन आसल्यार इकून वचो इकच्या पयलें म्हाका परमिशन आमचे देनेडे खाणेचे या अलत्त जातीच्या मात करीचे आमचे आतां थोडे देश दिल्ले जागे थोडे शर्तां घालतात तुवें क्रिस्तांव समुदायाचे कितें दिजे कित्याक म्हळ्यार तांकां ते इगर्ज लागीं आसता या आनी खंयचे संस्थे आसतात तोंदरे जावन वचो या आमचे समुदाय सोगाने कडेन वचून एका त्या दुबळ्यांक म्हणून दिल्लो जागो आनी कोणी म्हणे दुबळो काडून दी तशें तेले उद्देशान घाल्ले आसतात ओके सर आतां आमी उलयल्या आतां परपेच्युअल लीज डीड आमी सांगलें टायटल डीडांनी पुरो सांगलें आतां आमी येवचे विल्ल म्हणून सांगल्यार कान जातात बापा येता भुरग्यांक वा आमी पित्रार्जिता म्हणून आसा आनी स्वयार्जिता ह्यो दोन संगती आसात म्हळ्यार बापा येता भुरग्यांक येवची पित्रार्जिता म्हणून जाता स्वयार्जिता म्हणून सांगल्यार आमींत जोडून काण गेलें ताच्या उपरांत आतां विल्ल करतना पित्रार्जिता आनी स्वयार्जिता हें कशें आमी एखाद्या विल्ल करूं जाल्यार भुरग्यांक कशें वेता विल्ल केल्यार विल्लान आसा प्रमाणे ते आमी हें करता बट एखाद्या विल्ल करनासतना आवय बापाय मरतात त्या टायमार हे कशें एक्झिक्यूट करियत एखाद्या भुरग्यां मदें आस्त कालें करियत तुवें विचारलें एक बरो एक सवाल कित्याक म्हळ्यार आमच्या लोकांक एक कन्फ्युजन पित्रार्जिता आनी स्वार्जिता म्हणून ते हिंदू लॉन मात्र आसचें ओके पित्रार्जिता आनी स्वार्जिता म्हणल्यार कॉन्सेप्ट हिंदू लॉन मात्र क्रिश्चन लॉन ना मुस्लिम लॉन ना ओके त्या देखून म्हाका म्हजी आस्त आबातावन आयल्यार आबाच्या आबातावन आयल्यार म्हज्या भुरग्यांक हक्क ना ओके हिंदू लॉंत पित्रार्जिता आसता जाल्यार बापायक आयिल्ली जाल्यार भुरग्यांक ऑटोमॅटीक रायट येता बाय बर्थ रायट येता ओके त्या देखून आमी क्रिस्तांवांच्यानी एक करेक्ट मंड्या केलेचे म्हजे कडेन मस्त जाणां तेंती येवन सांगतात ओके एक करेक्ट मंड्या केलेचे खाले म्हळ्यार क्रिस्तांवांत पित्रार्जिता आस्ती म्हणल्यार कॉन्सेप्ट ना ओके मापल्यांच्यान ती ना ओके इट इज कन्फाइन्ड टू ओनली हिंदू ते मिताक्षरी कानून मात्र मिताक्षरी हिंदुवांच्या सगळ्यांक ना मिताक्षरी कानून जाल्यार मात्र मागीर थोडे आळये संताना कानून म्हूण आसा मोगरांच्यांक बंटांच्यांक तांकां पुरा हें केलें आळये संतान कानून तांतूं कुटुंब आसती म्हणून बायल मनशांक मात्र हांगा येना ओके दॅट इज अ टोटल डिफरंट कॉन्सेप्ट आमी म्हळ्यार बहुसंख्येत जीवन आशिल्ल्यान आमकां ते पुरो समस्या येवचे फर्स्ट पॉयंट सेकंड आमच्या थोडी झगडीं करतात पूत सरलो आतां आवयक एक वांटो येता म्हणून हिंदू लॉंत मात्र क्रिश्चन लॉंत ना ओके क्रिश्चन लॉंत जर तर बायल भुरगीं आसा जाल्यार बायलेक तिनांत एक वांटो येता ओके उरलो तिनांत 2 वांटे भुरग्यांक येता एक भुरगो जाल्यार एकल्याक फुल्ल येता ओके 4 भुरगो जाल्यार ते तिनांत 2 वांटे 4 जाणांक वांटे जावन येता ओके जर तर सरिल्ल्याक काजार जावना या काजार जाल्यार बायल ना भुरगीं ना तवळ बापायक फर्स्ट स्टेज कोण्णेक वचून फर्स्ट स्टेज बापायक चेडो जावन दे चेडू जावन दे फर्स्ट आमी चिंतेचे काले म्हळ्यार चेडो आनी चेडू म्हणल्यार भेद ना ओके क्रिस्तांवांच्या कानूनांत ओके मापल्यांच्यान आसा हिंदुवांच्यान थोड्या पॉयंट्सांक संबंध जावन आसा पूण क्रिस्तांवांच्यान दादलो जावन दी स्त्री जावन एकच लाग आतां सरलो जाल्यार एक धू सरली या पूत सरलो जाल्यार बापय आसल्यार सगळे आसता बापायक बापय ना जाल्यार भाव भयणीक वांटे जावन येता आवयक आनी भाव भयणीक इक्वल चिंता आवय एक आसा एक 4 जाण भाऊ भयणी आसात ओट्टू 5 वांटे जावन येतात ओके थोडे फावटी स्पाउस आसता म्हळ्यार घोव आसता या बायल आसता भुरगीं आसना ओके आमच्या म्हणण्यान सगळो आमकांत म्हणून क्रिस्तांव कानूनांत कश्ट क्रिस्तांव कानूनांत अर्धे हक्क मात्र घोवाक ह्या बायलेक येता
आता गोव सरलो जाल्यार अर्द्याक बायलेक येता भुरगीं नात न्ही भुरगीं नात बायलेक अर्द्याक मात या बायल सरली गोव मात्र आसा भुरगीं नात अर्द्याक मात्र गोवाक येता ओके उरलें पुरा कोणाक येता बापूय आसल्यार अर्द्याक बापायक येता बापूय ना जाल्यार आवयक भाव भयणीक येता आवय ना जाल्यार भाव भयणीक वांटेकन येता हे मुस्तपटी कुटुंबांनी भारी गलाट करेक्ट अनंत आ बायलेन म्हणजे सगळे मखात म्हाका मेळाचे करेक्ट आणि या गोवन म्हणजे ना म्हणजे म्हजी बायल सरली म्हाकाच जाय जेवण बट कानून टोटली आता हे पुरो जावचे विल्ल नातल्यार मात्र गी विल्ल नासता हांवें सांगलें खालें म्हळ्यार येनाचे विल्ल नासचे हांवें खाल्याक सांगलें म्हळ्यार आज कुटुंबान सगळीं करेक्ट येस कारणाक खंय एकलो पूत सरता आवय जावन रावता म्हाका एक कोण आसा रे म्हणून पाप तिका गुत्तू ना करेक्ट पण ताणें इसारल्यान सुपना पूण ते त्या बहुसंख्याच्या कानुनान ते हांगा सुरू जाता लढाई करेक्ट म्हाका दिना म्हळ्यार कितें पण कानुनान ना अवकाश ओके कानुनान ना विल्ल मनशाचो इट्स ए वायट बरें कॉन्सेप्ट विल्ल म्हणलें वील करूंक स्टॅम्प पेपर गरज ना ओके कांय गरज ना ओके एका शिटीर पोरणे ल्हानशे एका शिटीर बरयल्यार भोंवता हँड रायटिंग जाता ओके टायपिंग नाका ओके 2 विटनेस आनी सिग्नेचर घाल्यार जालें वाव ओके दॅट इज सफिशियंट ओके पूण काल न्हू बरयचे लंब बरयचे की मोठ्ठें बरयचे की कशेंय बरयल्यार चलता ओके तें गरज घेताळा म्हळ्यार तो सरले उपरांत वील जारी घेवचे करेक्ट थोडी वील करतना गळा 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 गळान रडटा आज म्हणजे अखेर जालें आस्त गेली म्हणून काय जायना वील जारी घेवचे सरल्या उपरांत जाल्ल्यान करेक्ट आज वील केलें फाल्यां आनेक केलें परवा आनेक केलें कितले चेंज करियेत ओके लास्ट विल्ल खंयचो आसा तो मात्र वॅलिड रावता ओके तो मात्र वॅलिड रावता ओके आता विटनेस घट्ट आसले हेजे घट्ट म्हळ्यार कुडींत न्ही करेक्ट मोतींत व्हडलें PhD जायचे म्हणना पूण विटनेस बॉक्सार रावचे इल्लेशे घट्ट रावचे जाय ओके थोडे वटेन कान जाता विटनेस बॉक्साक आयिल्ल्यांत तांकां पुरो उडास विचारता ओके ओके ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ थोडे सकाळी आपयल्यार वकील जाय म्हणून तांकां पाटी सवाल करूंक आपयना म्हळ्यार हें करनासतना मागीर पाटी सवाल आसता सकाळी ताका बिजी आसता की वो जाय म्हण गी सकाळी आयलो बिरमो तो 4 वरां हांगा बसता आनी ताजे उपरांत केस आपयतना तो रागार ते भितरल्यान येता ताका एक 4 नाका जाल्लीं सवाल विचारतात ताजो राग भयंकर वयर येता विटनेस असो मागीर विचारतात ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೈಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ म्हणटा रागान ताणें रागान सांगचें पूण केस पुस्तकां कितें ताच्या मुखार सिग्नेचर कितले सिग्नेचर घालूंक गुर्तू ना जाल्यार करेक्ट आनी थोड्यांक विचारता आमी एडागाय हेब्बेट्टा बलागाय हेब्बेट्टा अशें करतात अशें करतात अशें करतात मागीर बलागाय हेब्बेट म्हळ्यार हातान बरोवचें बलागाय हेब्बेट म्हूण सांगूंक शकता म्हळ्यार सांगलें करेक्ट दॅट विटनेसेस कोण येतात ताणें एक नॉर्मल लेवल एडेड जायचें करेक्ट ते एक गरजेचें विटनेस दोग करेक्ट समजून आसल्यार गरजेचें ओके बायल एक दिल्यार जास्त बायल एक म्हळ्यार एका एक्सा गांवन दिता जाल्यार एक्साच्या बायलेन जावन दी एक्साच्या घोवान जावन दी विटनेस जावन घालून आसा करेक्ट विटनेस जावन ताणें उरल्यार कोणेय ओके एनीबडी कॅन भाव भयणी तांणी जाता कोणेय जाता ओके पूण त्या भावाक दिला जाल्यार भावाच्या बायलेन घालूंक जायना करेक्ट विल्ल रजिस्टर्ड केल्यार बरें रजिस्टर करचें म्हळ्यार कानून ना ओके विल्ल रजिस्टर्ड केल्यार बरें खाल्याक म्हळ्यार सब रजिस्टर मुखार तूं वताय थंय सब रजिस्टराक विचारता ताणें एक गेलें म्हळ्यार ताणें विचारलें मोत आनी सारकी आसली म्हणून नाल्यार काय जाता घरा एक बापूय प्रायस आसता आवय प्रायस आसता एकाल्याक एक सिग्नेचर जायचे म्हणून खाण घेतात मागीर वील जावन परिवर्तन करतात ताका दोन विटनेस करतात तशें चान्सीस आर्ग्युमेंट करूंक जाता त्या देखून वील रजिस्टर्ड केल्यार बरें पूण जाय तितले वील उडास दवरचे रजिस्टर्ड करनातले वील कोर्टांत रुजू जाल्यात रजिस्टर्ड केल्ले विल्ली उसाळल्यात रजिस्टर्ड केल्ले कडले गॅरंटी म्हणून न्ही जाय तितले विल्ल रजिस्टर्ड विल्ल जाल्यार कोर्टांत सिंधुत्व रवाना कित्याक रवाना विटनेसेस टेटेटे जावन आसतात ओके या दिल्ली साक्ष सोमा आसना ओके वील करतना त्या मनशाची तकली सोमा आसाचे म्हणल्यार एक चिंता एकलो मतारो बापूय आसता आवय आसता यानी कोणी या घोव आसता ताका बिरमोत कांय तांकां उठ ताणें सिग्नेचर घालून घाली येत असो रजिस्टर केल्यार बिरमोत ताणें सांगले बरें ऐकाचें ना जाल्यार सीट मेळना घरा येवन सीट मेळना करेक्ट सो थंय सन्निवेश जज्जाक मती गेल्यार तो विल रिजेक्ट करता ओके विल रिजेक्ट करता ओके
विल्लाचेर कोणाक आमी दिता कित्या खातीर दिता जावं पुरो एकलो भुरग्यां पैकी एकलो दुबळें आसा ताका कांय ना आनी एकल्या भुरग्याक मस्त आसा त्या देखून ताका गरज ना त्या देखून ह्या भुरग्याक हांवें दिता म्हणून बरयत खारान बरयचें म्हणून ना कानूनांत खारान बरयचें म्हणून ना पूण खारान बरयल्यार बरें कित्याक म्हळ्यार विल्ल येवचें जारेक येवचना जज चिंता हाका कित्याक दिता एकल्याक कितें बरा एकली भुरगीं आली हाका एकल्याक कित्याक दिता खाऱ्यान बरयल्यार आपूण ताणें म्हाका पळयलां या ताणें म्हाका दुबळें आसा ताका दुसरो आसरो ना देखून ताका चड वांटो दिता या पुरो वांटो ताकाच दिता ताका खारान बरयचें कित्याक एकल्याक दिता कित्याक एकल्याक दिना एकल्याक चड दिता एकल्याक उणें दिता तुजे आस्त कोणायकी विल्ल करियत भुरग्यांक करिचें म्हणून ना इगर्जेक करियत या खंयच्या संस्थेक करियत कोणायकी करियत पूण ती तुजी खुशी कोणायक करियत पूण गरज घालें म्हळ्यार मायंड समासाचे 2 विटनेसेस तांच्या मुखार सिग्नेचर केला म्हणून कोर्टांत एक साक्षी जालें जाल्यार विल्ल स्वाभावीक तरान ते समा म्हणून बगता जाल्यार म्हळ्यार ह्या संदर्भार ताणें हें केल्लें स्वाभावीक बगता जाल्यार विल्ल कोर्टांत उरता नाजाल्यार हें जाता ताळो पुरा विल्ल नातल्या पर्यंत वांट्याक येता हांव हें केदां विल्ल केल्यार रजिस्टर्ड विल करून दवरल्यार हर एकल्यानी बरें पक्कन थोडी जीव आसताना प्रॉपर्टी दितात सेटलमेंट डिडगी गिफ्ट डिडगी करून दितात ते म्हाका विचारूंक जालें नेक्स्ट सवाल प्रॉब्लेम काले म्हळ्यार बऱ्यान आसतात मागीर इल्ल्या तेंपान संबंध केल्यांक चड उणें जाता आवय बापायक पळयना कोणा केलें तांकां पळयना हांव सांगना जाय म्हूण करतात म्हणून थोडे फावटी तांच्या कॅपेसिटींतल्यान भायर आसता चिंत्या ताका हेल्प करूंक जाय पूण ताचो नवरो सोडिना या ताचीं भुरगीं सोडनात या ताचो घोव सोडना तशें तोंदरे जातात ह्या त्या मनशाक निजपा पयशे नात ह्या फ्राय जाल्ल्या मनशाचें किरकीर ताका सुसूंक नाका किरकीर ताका फ्राय जाल्ल्याकूच तसो ना पूण किरकीर करता ताजे प्रकार समान आसा पूण ताका तें हें करूंक कश्ट जाता त्या खातीर जर तर जिवंत आसतना आस्त दिवची जाल्यार तांकां मालगाड्यांक एक प्रोविजन म्हूण आसाचें कांय तांच्या बँकां दिल्ले पयशे म्हूण आसाचे विथ द कंडिशन म्हणल्यार बरी न्ही कंडिशन म्हणजे सांगलें जर तर म्हाका पेन्शनान येता म्हाका कांय सोर्स ऑफ इनकम आसा म्हजे कडेन बँक डेपॉझिट्स आसा म्हाका कांय जाल्यार म्हाका पळोवनचें आसा आय कॅन गिव माय प्रॉपर्टी या कांय ना जाल्यार तूं दिताना कंडिशन घालचें म्हाका पळयना जाल्यार म्हाका रद्द करचें हक्क आसा मुस्तू कडेन कालें करतात तें कंडिशन घालनात रायट मागीर पळोवं ना म्हणून सुप्रीम कोर्ट म्हणटा पळोवं ना म्हणल्या खातीर तुवें तें रद्द करचें बरी ना कंडिशन आसा पळयना जाल्यार फाटीं वचचें म्हणून त्या मात तुका फाटीं हाडूंक जाता त्या देखून त्या पोरेक लास्ट टायम एकली आयली ना म्हजी भुरगीं बरीं ती म्हाका जिवाक जीव दितात तांकां आतां म्हाका नाका म्हणटा बायल एकच म्हणटा म्हाका नाका गोवान सांगता ते भुरग्यांक बरोवन दी म्हणून तांकां मागीर सांगलें तुका आतां फ्राय कितली बाय 60 वर्सां जालें न्हवऱ्याक 65 वर्सां भुरग्यांक कितली फ्राय एक 40 वर्सां आतां चिंत तुका एक 30 वर्सां 90 वर्सां सवांतली तूं आतां भुरग्याक दिता म्हणटा पळय ताका कितली फ्राय जाली 70 जाली 70 जाताना ताजी भुरगीं वयर पोंदा करताना ताका पळयनाका म्हळ्यार तुका पळोवंक जाता ह्या जागो इकून तुका मेडिकल ट्रिटमेंट करून वता म्हळ्यार करूंक जाता आमी आतांचें पळयता आमी इल्ल्या वर्सांचे सन्निवेश पळयना मागीर तांकां गरज जालें ओ करेक्ट तेणे भुरगीं म्हणाली वय वय आतां आमी ह्या हाजेर आसा म्हणून तूं त्या प्रेयर येताना तुका एक पिडा आयली जागो इकूंक आमकां जायचे आमकां इकूंक जाय जाल्यार जर तर आमच्या भुरग्यांनी नाका म्हळ्यार काल्याक मम्मी इकताय तो आसूं दी आमकां म्हळ्यार कांय करूंक जायना सो थंय पुरो आमी चिंता करन हांव दिवनच म्हणना दिजे वेवस्था करून दवरची बरी पूण आमचे एक खायमपणे आसून भद्रती आसून केल्यार बरें ओके तर त्या एक आचेर आमी चियर्स करया की आमची कॉफी खंडेत येस सर चियर्स आमची कार्मेल कॅफेची कॉफी कशी पळोवन पिवन सांगता ओके शुअर बारी सुपर आयली सडावत म्हणटात बरी आसा कॉफी ओके तो सोशलिस्ट जाला हिंगी म्हणटात वय न्ही कॉफी हांवें करची न्ही तशें आतां आमी मुस्तू संगती विशयांत उलयले आतां आमी विल्ला विशयांत उलोवन नासल्या आतां तुमी म्हळें आतां विल्ल करचें जाल्यार सेटलमेंट डीड करून भुरग्यांक मोरच्या पयल्यांत सगळें दिवचें जाल्यार त्या प्रमाणे कंडिशन घालून ताची भद्रती करून तांणी दिवचें म्हूण तुमी सांगतात आतां
तुमच्या प्रमाणे आता हे तुमचे ओपिनियन आहे हे कानूनाच्या काही आहे ना तुमच्या ओपिनियनाप्रमाणे तुमची इतल्या वर्षाची एक्सपिरियन्सा प्रमाणे तुम्ही आमच्या प्रायवंत मनशांक सांगचे जाल्यार विल्ल करचे बरे म्हणतात की नाका म्हणतात काले म्हणतात विल्ल करचें बरें ओके विल्लांत कांय तोंदरे ना आहा विल्ल 100% करचें बरें विल्ल करताना जर तर एकल्याचे की 60 जाणांक दितात जाल्यार तुम्ही नक्षे करून कोणाक कोण कोण बरोवचें बरें थोडे काले करतात विल्लार हांव त्या भुरग्यांक दिता दोगां भुरग्यांक दिता म्हणून बरयतात परत तांणी वांट्याक जगणें करताना बरें करून विल्ल करून ताका हे ओ कोडको आका ओ कोडको कित्याक हांव दिता म्हणून केल्यार बेस्ट आनी रजिस्टर्ड करीजे दोगां बऱ्या विटनेसांक घालून विल्ल हर एकल्यानी करीजे म्हणचे तांचो म्हजें ओपिनियन हर एकल्यानी विल्ल करीजे कित्याक सरल्या उपरांत भुरग्यांनी जगोन नसो करेक्ट तरी पूण ताणें भियेवची कांय गरज ना कित्याक म्हळ्यार विल्ल जारी घेवचे उपरांत वील केल्या उपरांत तुवें जागो एक येत ओके वील केल्यार तुवें जागो आडो करीत वील केल्यार तो जागो कोणाक दान धर्मी करीत विल्ल आसल्याक उरलें कांय बार ना त्या देखून विल्ल करचें ते प्रॉब्लेम ना विल्ल करचें बेस्ट पूण गिफ्ट डीड या सेटलमेंट डीड करता जाल्यार चिंतून करीजे म्हणचें ओके तुमची एक क्लॉज घालून तुमची बद्दल तुम्ही पळोवन काडचें बरें तर आता विल्लांत मेन्शन करता नाही सर तुम्ही आतां सांगले आता नक्षात एक जागो आसा जाल्यार एखादा दासन जागो आसा जाल्यार तो कोणसो पार्ट कोणाक येता म्हणजे मेन्शन करचें म्हणून सांगले आजच्या सांगाता एडिशनल कालीन तातूंत मेन्शन करचें की कालें पुरा मेन्शन केल्यार बरें तुमच्या प्रमाणे तुम्ही एक सजेशन दिवचें कालें म्हणटात थोडे फावटी बँकांत आमचे डेपॉझिट्स आसतात ओके आमच्या म्हणण्यान कालें म्हळ्यार नॉमिनी कोण आसा ताकाच येतात म्हणून नॉमिनीक पयशे वचनात कानूना प्रकार नॉमिनीक हक्कदार न्ही नॉमिनी बँकांत ताणें पयशे काडया शिवाय त्या जाग्याचे पयशांचे हक्कदार ती न्ही पयशांचे हक्कदार वारसदारांत चिंत्या म्हाका 4 भुरगीं आसा जाल्यार हांव एकल्याक नॉमिनी घाल्ल्या कोडले म्हज्या म्हणण्यान घालें ताका हांव नॉमिनी घालें ताका येतात म्हणून वचनात ताणें बँकांत काडल्यारी 4 जाणां म्हज्या भुरग्यांक हक्क आसा हेर्स म्हणून आमी कोणाक घालता वारसदार म्हणून कोणाक घालता तांकां वचपाचें हायर्स कानूना प्रकार येता ह्या देखून वील करताना बरयचे हांव कोणाक नॉमिनी घाला ते पयशे ताकाच तोसाचे म्हणून घालीचे क्लॉज घालीचे ते इम्पॉर्टंट ओके ना जाल्यार ते वचना सगळ्यांक म्हणटा जाल्यार सगळ्यांक म्हणटा ओके आनी एक विल्लार आमची खंयची आस्त कशी आयली कोणाक हांव दिता म्हणून हांवें बरयता शेअर्स असतात डिबेंचर्स असतात आतां असली आनी मुखार थोड्यांचे आस आसता आतां चिंते 50 वर्साचो व्यक्ती विल्ल करता ताका मागीर आनी ताच्या जिवनांत मुस्त आस्ती येवंक पुरो मुखार ताणें बरयचे मुखार आयल्ल्यो आस्ती हांव कशें करता ओके एवटी वील केल्या उपरांत ताका मागीर एक चेंज करचे सबस्टॅन्शियल मुस्त चेंजेस न्ही इल्लेशे चेंज करचे त्या वेळार ताका सांगचे पयलें वील केला ताका ऍड करून आनी एक करता कोडिसेल म्हणटा आमी ताका अडेंडम म्हणल्यार बरें ओके ताका तशें विलाची प्रोसिजर तशें केल्यार पळोवता म्हाका एक्स्ट्रा आस्त येयली अशें जाला म्हणून विलार एक क्लॉज केताडे दवरीचे काडले म्हळ्यार चिंते हांवें खंयची आस्त सोडून गेल्यार ती आस्त कोणाक येता जावं बरो सगळ्यांक येता एकल्याकच येता ओके तें बरें ओके एक विलाक एक एक्झिक्युटर म्हणून घाल्यार बरें घाली जेत्त म्हणून ना घाल्यार बरें कित्याक सगळें जारयेक तो हाडून येता ओके सगळें जारयेक हाडची जबाबदारी त्या मनशाची आसता त्या देखून मरणाचो खर्च पडून जावं दी ताज्या उपरांत वांटून दिवचें जावं दी बँकांत असले पयशे काडचे जावं दी ते ताणें केल्यार तेका लॉयराक दिल्यार आणखी बरें म्हणून सांगतात गे सर वा कोणाक दिवयात एक्झिक्युटर हांवें सांगचें एक्झिक्युटर केदाळे तुमच्या फातेणेच्या मनशाक दिवचे ती व्हडली व्हरती जबाबदारी फातेणेन करचे जबाबदारी व्हरचेची ताका वकील गरज ना वकिलान करी येता बट हांवें सांगचें वकिलाचे की सर आमकां कोण फातेणेन ह्या मनशाक हांवें अन्याय करून असो ताणें म्हजेर पातयेणी दिवन एक जबाबदारी दिल्या ती जबाबदारी हांवें पाळिचें म्हणून कोण आसतलें फिलींग आसा तेणें करचें एक्झिक्युटर ते 2-3 करियेत कशें म्हणत म्हळ्यार एक्साक जायना जाल्यार वाय जायना जाल्यार झड अशें आमी करियेत त्या एक्साक आमी करता एक्स मागीर सोरोवंक पुरो करेक्ट नेक्स्ट एक्स ना जाल्यार ताका प्रायस जावन तो पिडेंत आसा ताका करूंक जायना जावं बरो ताका वाय कॅन टेक द चार्ज ओके करेक्ट वाय ना झड्डाक ओके सो यू कॅन कीप द ऑप्शन्स ओके पूण एक्झिक्युटर जायजेत गी विल्लाक गरज ना ओके कानून खंयसर सांगना एक्झिक्युटर जायचे म्हणून पूण आमी करचें काल्याक म्हळ्यार मागीर भुरग्यांनी परताना जगोन नसो ओके तो एकलो मुखेलपण काडून तो एक काल्यान सेटल करता म्हणल्यार पयलें तें प्रोबेट म्हणून आसतना बरें आसलें थोड्यांच्या मुस्तांच्या तकलेन कालें म्हळ्यार प्रोबेट गेल्लें भारी बरें म्हणून प्रोबेट एक्चुअली बरें हाल्याक बरें म्हळ्यार सरिल्ल्या कुडले
ते वील कोर्टान रुजू करूंक आसले Okay. रुजू करच्या आमी प्रोबेट म्हणटा आहा आमकां प्रॉब्लेम प्रोबेटाचे न्ही ओके प्रॉब्लेम आशिल्ले ताका तुमच्या स्टॅम्प ड्युटी विशयन ताका इतलेच निर्दिष्ट कोर्ट फी दिजे इतले प्रोबेट ड्युटी दिजे ते मात्र समजचो न्हू प्रोबेट पाडणी आतां तें बरें कित्याक म्हळ्यार सरल्या इल्ल्या तेंपा भितरच वील आसा म्हूण सगळ्यांक कळटा ओके बऱ्यान आसतात भुरगीं बऱ्यान ना एपटी रुजू जावन जाता आतां घालून जाता म्हळ्यार प्रोबेट ना देखून वील आसता 10-15 वर्सां उपरांत वील एकलो भायर काडटा आनी ह्या पयले आसल्यार उरलीं कोणी ऑब्जेक्शन करनात बऱ्यान आसता आसून रे तुकात आसून दे गो म्हणटात एक इल्ल्या तेंपान खंय फंक्शनाक गेल्यार इल्लें पिळपिळटा टप्प कन्न वांट्याक केस घालतात म्हणजे ना विल्ल नासतना सरला म्हणटात आतां ह्या मनशान विल्ल आसा म्हूण थोड्यांक इकून जाला ते इकल्ल्याची इगत खाणेल्ल्याची इगत डिस्प्यूट तो डिस्प्यूट सो प्रोबेट म्हळ्यार खाले म्हणून नुसतं लोकांक गुंतना प्रोबेट म्हळ्यार वील प्रूव करचें पेपरार पब्लिकेशन करणं वारसदारांक नोटीस दिवन प्रूव करचें तें बरें ओके पूण ताका पयलीं ड्युटी मुस्त आशिल्ली एस्टेट ड्युटी आशिल्ली प्रोबेट ड्युटी 5% 10% तशें बरें आसलें आतां मॅक्सिमम 39,000 म्हणसर पडटात प्रोबेट ड्युटी म्हणून दॅट इज नॉट अ बिग थिंग म्हळ्यार कंपेरेटिवली आतांच्या मोलांक आनी कंपेर केल्यार व्हडली कांय ड्युटी न्ही दॅट इज अ गुड थिंग ना जाल्यार खालें करचें म्हळ्यार वील प्रोबेट आतां कंपल्सरी ना सुद्दां प्रोबेट आतां करियेत कंपल्सरी ना म्हणून पयलीं कंपल्सरी आसलें आतां प्रोबेट आतां करियेत ना जाल्यार सिव्हिल कोर्टाक म्हणून केस घालना सगळ्यांक एक नोटीस दिवन एफटी वील रुजू केलें जाल्यार मागीर 50 वर्सां जाल्यार टेन्शन ना आतां आमकां कोर्टाक केसी येतात 20-25 वर्सां उपरांत 30 वर्सां उपरांत 40 वर्सां उपरांत वील चॅलेंज करन येतात ओके आतां 30 वर्सां उपरांत विटनेस खंय सोदून वताय करेक्ट आसले ते सरतात करेक्ट भुरगीं सिग्नेचर करूंक एडमीट करूंक येनात करेक्ट खंयलो प्रॉब्लेम जाता अनेक प्रमुख अंश काले म्हळ्यार विलाच्या आदारार आर्टिस्टांनी चेंज करूंक जायना आतां पुरा आयला न्हू कानून विलाच्या आदारार खाता जावन ते आर्टिस्ट जावन चेंज करूं नजो म्हूण आयला त्या देखून न्हू ते रेव्हेन्यू ऑथॉरिटीज करूंक आयकनात परतंत सिव्हिल कोर्टाक येवचें पडटा म्हळ्यार डिस्प्यूटांनी आसता सो ऑलवेज एडवायजेबल काले म्हळ्यार सरल्या उपरांत कुटुंबाच्यान सांगात म्हणून एक वील ओप्पाता ओप्पानांगी ओप्पाना जाल्यार कोर्टान घालून रुजू करून सोडचें बरें वन्स फॉर ऑल इट इज अ फिनिश ना जाल्यार इल्ल्या वर्सां उपरांत विटनेसय मेळनात करेक्ट मागीर संबंदूय पाड जातात करेक्ट खंय एका फंक्शनार कोण गेलो ना तू कालिंग उलयता पूत गे दोगे कालिंग एक उलयता ताका शिकाय आंबोदू म्हणटा ओके ओके सर तुम्ही सांगच्या प्रमाणे आता विल्लांत तुम्ही एक्झिक्युटराच्या पार्टा विशयी तुम्ही सांगले आता ते आमकां सवाल तुमकां चर्चा आली आता तुम्ही सांगले XYZ वा त्या जाणांक 4 जाणांक एक्झिक्युटर घाली आहे म्हणजे एकल्याक जायना आनी एकल्या म्हणून सांगून पूण आता थोडे विल्स असतात तातूंत एकलो ते एक्झिक्युटर ती घालून असतात पूण तो विल एक्झिक्यूट जावच्या वेळार म्हणा एक्झिक्यूट आमी केदाळ करचें पडटा तो मनीस सरता वा खाली जाता ताका हें करूंक जायना त्या वेळार कालें करियेत लायक त्या वेळार एक्झिक्युटर ना म्हणून जाता तुम्ही कोणाक ते आस्त दिल्या पळय ताणी एन्जॉय करियेत सांगाता मेळोन ताणी कालें सेटलमेंट करियेत एन्जॉय दे कॅन स्वाधीन काडून एन्जॉय करियेत एक्झिक्युटर असल्यार मात्र ताचें परमिशन जायचें ना जाल्यार गरज ना ओके ताच्या उपरांत एक तशेंच कंटिन्यू जावन येता ताच्या उपरांत आमी आतां उलयल्या सर तुमी सांगले प्रोबेटा विशयी तुमी सांगलें आनी प्रोबेट म्हणून सांगल्यार तुमी आतां रेजिस्टर जायचे तुमी कोर्टाक वचून चॅलेंज करियेता म्हणून सांगून आतां तुमच्या एक्सपिरियन्साचे वेर बेस जावन थोडे फुडें काम जाता आमच्या कुटुंबान मरना जाता ना थोडे फुडें सडन मरतात आनी तेचो मस्त दुख्ख असो टायम देखून त्या वेळार थोडे फुडें आमचे इमोशन्स हें काडून आमचे लॉजीक इल्लें उणें जाता आसतना हे विल्ल्या विशयी तांणी परत उलयल्यार वास्तीक झगडून काडून येयला वा पयशांक तांगा लापना येयलो मनीस म्हणून सांगून तशें एक चिंचे एक सिस्टम आमच्या लोकांत हें आसा देखून तुमच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे आमी सर्चेन जाल्यार आतां कितले विग्गी म्हळ्यार एक आवय बापूय सोडून कितले विग्गी तो विल्ल तुमी एक एक्झिक्यूट करून एक सेटल केल्यार बरें म्हणून तुमी म्हणचे म्हणजे एक चिंता विज्युअली एक वर्साचे मिस जाल्या उपरांत सांगाता सगळे कुटुंबाचे मेळटात त्या वेळार एक डिस्कशन करून सांगाता आमी अशें आसा कळलेलें आसता आसा कालें करचें कोणाक वता उलोवन सेटल करचें मोस्ट एडवायजेबल तुवें सांगलें बरें थोड्यांक इमोशन्स चड आसता नाल्यार म्हयन्याच्या मिसाक केल्यार बरें आतां सडन सरल्यार आनी पुरा मस्त बेजारांनी जाता आनी एक कालें म्हळ्यार आमी एक मानून घेवचें कालें म्हळ्यार मॉर्न हर एका मनशाक आसा करेक्ट आमी इमोशन्स जावचे सहज तरी पूण वास्तविकता आमी ओप्पाचे हर एकल्या मनशान आमी ओप्पाचे हांव तूं आज उलोवन आसा आमी एक दीस मरूंक वता आसा करेक्ट सो नथींग हें करूंक कांय ना पूण इमोशन्स जाले आसल्यार वर्साच्या मिसाक ना जाल्यार चड इमोशन्स ना जाल्यार वेर
तांणी चिंतून उलोवंक जातालो म्हयन्याच्या आमी सोपरांक लॉजिकली उलोवचें जाल्यार समस्या काही येनातले बरी तुम्ही कितले बेगी सेटल करूंक जाता केलें तें ते बरें. केला तितलें बरें कित्याक म्हळ्यार संबंध मोगान आसता करेक्ट मागीर मागीर संबंध पाड जाता. वय म्हळ्यार भुरगीं येतात नातरां येतात मागीर हें करतना मुखार ड्रॅग करच्या बदला कितले बेगी कन काण्यात तितले बेगी बरें. आतां आमी उलयतच ना सर आमी 2 संगते विशयान उलयले 2 डीड्स आमी उलयले एक गिफ्ट डीडा विशयान उलयल्या आनी एक सेटलमेंट डीड म्हणून ते आमच्या फॅमिली मेंबर्सा मध्ये विदाउट कन्सिडरेशन म्हळ्यार पयशे नासतना आमी एकामेकाक दिवचे म्हणून. आता एखाद्या गिफ्ट डीड दिला एका मनशान आता फॉर एक्झाम्पल बापय आवय बापय आसात 4 जाणां भुरगीं आसात तांच्या पैकी बापायन कालें केला एका भुरग्याचेर मोग दवरन पुरो आसता एका भुरग्याक गिफ्ट डीड जावन दिला. पूण आतां उरल्या भुरग्यांक समस्या जातात म्हणून सांगल्यार इल्लेशे राग येवचे कालिंगी जावन ताका कशें एकल्यान पुरा दिलें म्हळ्यार बापाय सरलो जाल्यार ताका कशें एकल्यान पुरा दिलें म्हणून सांगून चॅलेंज करयेत गिफ्ट डीडावेर आमकां एक जाय म्हणून एक करयेत गी चॅलेंज करूंक कानुनांत अवकाश आसा. कशें म्हळ्यार ओके हांवें मुस्तू कडेन चॅलेंज केला आनी सक्सेसय जाला. ओके कशें म्हळ्यार तें केल्लें जर तर ओत्तडान केला ह्या मनशाक मानसीक स्थिती समानातल्या वेळार केला या थोडे वटी वील करता म्हणून सांगून सेटलमेंट डीड या गिफ्ट डीड केला त्या टायमार करूंक जाता. ओके चॅलेंज करूंक कानुनांत अवकाश आसा. एट एनी टायम इट कॅन बी डन वन्स यू कॅन कम टू नो ओके तेन्ना तुमी चॅलेंज करूंक अवकाश आसा. ओके पूण कितल्या मट्टाक ते रावता केस तुमी दिवच्या साक्षेवर वंदून आसा. ओके एवरी केस डिपेंड्स अपॉन द ओके एविडन्स कशें आमी साक्ष ताजेर. तशें एका वेळार सांगचें जाल्यार ते सेटल आमी म्हणटा सेल डीड करून काण गेल्यार इट इज सेल डेट म्हळ्यार पयशांक न्हय. आतां सेल डेट काण गेल्यार तुवें पयशे दिले दाखयचे. आतां एका आस्तीक आतां 25-50 लाख म्हणून एक आस्त खंयची ना व्हडले व्हडले आसल्यार करोडांनींत तुज्या अकाउंटांत त्या अकाउंटाक पयशे वसाचे कॅश दिवचे बरी नात. करेक्ट आतांच्या कानुनांत करेक्ट करेक्ट यू टू शो दॅट कॅश ट्रान्झॅक्शन दाखोवंकूच आसा. ट्रान्झॅक्शन 1 करोड ताज्याक ट्रान्सफर दाखयली ताज्या फटाफट विड्रॉ करताय खाल्याक विड्रॉ करताय. करेक्ट So all these questions will arise. Gifted it on the settlement is the problem येना. Provided proper witness and proper केला जाल्यार काही तोंदरे ना. ओके पूण चॅलेंज करूंक केदाळे कानून खंयचेय डॉक्युमेंट केदाळे चॅलेंज करूंक आनंद अवकाश आसा. युजली कर्ण 3 वर्सां उपरांत जर तर कर्ण म्हळ्यार आमकां म्हाका गुर्तूच ना केदाळे केल्लें बरा म्हणून नॉलेज येयलें तो 3 वर्सां भितर चॅलेंज करियेत. ओके पूण आतां नॉलेज येयली केदाळे आमी सांगून विचारल्यार केदाळे म्हळ्यार म्हाका गुर्तूच नासलें. आतां जागो खाली आतां एक आसा घरा रावून आसात ताच्या नांवार केला आमकां कशें कळटा. ओके कोण गुर्त कळना न्ही. सरल्या उपरांत वांटो सर ताणें सांगलें आसा म्हणून म्हाका पयले फावटी कळ्ळें त्या दिसतना म्हाका कळ्ळें म्हणून सांगून शेअर करियेत. ओके आतां हांवें नेक्स्ट सवाल जाल्यार टॉपीक आमी हे पुरो सडावो तुमी सांगलें. आतां नेक्स्ट आमी म्हणटा अक्रमा सक्रमा विशयांत आमी उलोवचें जाल्यार सडावो थोडी खालें करतात म्हूण सांगल्यार जागो आसा बांदतात म्हळ्यार आतां प्लॅन एक दिला बांदले दुसऱ्यांत जाला अक्रमा सक्रमा करचें म्हणून एक आसा ताचे विशयी दिल्लें आमकां नॉलेज दितात गे सर. आतां अक्रमा सक्रमाचें पयलें कानून आशिल्लें आतां तें सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केला. कोर्टचें रेव्हेन्यू मिनिस्टरचें स्टेटमेंट पळयलें जाल्यार तांकां सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलान सांगलां गे तुमचें कानून रावनचें लक्षण दिसना सुप्रीम कोर्ट स्ट्रायक डावन करचें चान्सीस आसा म्हणून बैरेगौडचे लॉ मिनिस्टर हाचें रेव्हेन्यू मिनिस्टरचें स्टेटमेंट आशिल्लें. ओके म्हळ्यार तें कानून ऑलरेडी चॅलेंज केला. इट इज इन द सुप्रीम कोर्ट नाव. ओके 2013 तें कालें म्हळ्यार चेक्केशे चड 25 to 50% डिविएशन आसल्यार ते रेग्युलरायज करीत. पयले 95 ते आयिल्लें ताचे बरोबर परत्यान 2013 परत्यान एक नवें आयलें. ते नवें आयलें तो ऑलरेडी चॅलेंज जावन सुप्रीम कोर्टान हें आसा. ते जर तर रेग्युलरायज सुप्रीम कोर्टान अपहोल्ड केलें जाल्यार रेग्युलरायज करूंक जाता. ओके तुवें लायसन्स चिंत्या 1000 काण गेलें 1500 स्क्वेअर फीट बांदलें करियेत. वाटेर बांदला जाल्यार तें जायना. या तुज्या नांवार जाग्याचे रेकॉर्डूच ना जाल्यार तुवें सक्रमा करूंक जायना. ओके या तुज्या ते कोणाक तोंदरे जाता जाल्यार जायना. जालें ना जाल्यार करूंक कानुनांत अवकाश आसा. पूण आतां ते सुप्रीम कोर्टांत पेंडींग आसा जाल्ल्यान निर्दिश्ट तरान अशें जाता म्हणून आमकां सांगूंक जायना. ओके सर आतां आनीक आतां नवें एक म्हळ्यार थोड्या वर्सां फॉलो करना आसा ते 9/11 नागशें म्हणून खालें करतात. ते 9/11 म्हणून सांगल्यार कालें ते कशें फॉलो करचें एक बिल्डींग कन्स्ट्रक्ट करचें जाल्यार आतां म्हणटा इतलो तो जागो वाटेक म्हणून सोडूंक आसा हाचे विशयांत इल्लें आमकां सांगतात गे सर. तें तुमी सांगचें कशें म्हळ्यार 9/11 म्हळ्यार तुजें खाता बरें पंचायतीन आमी 9/11 म्हणटा. ओके हांगासर ई खाता म्हणटा सिटी कॉर्पोरेशन. ओके तुमी सांगचें तें वाट सोडचें न्ही आसा पळय इट कम्स एट सिंगल प्लॉट एप्रुवल. ओके 9/11 करचे पयलीं सिंगल प्लॉट एप्रुवल करिये. आतां जर तर एक सिस्टम आमचे प्रदेश पळयलो जाल्यार वाटच ना. करेक्ट आतां ते वाट आनी परमनंट वाट ना जावंक जायना ह्या देखून कानून कालें म्हणटा.
तुवें 3 फीट असल्यार 10 फिटी मिसर जागो सोडले सोडलीचे म्हणून. रोड करीचे कित्याक ताणा 3 फीट आसल्यार आतां 7 फीट जाल्यार एक इशिल्या कंपाउंडाचें 3.5 फीट इशिल्या कंपाउंडाचें 3.5 फीट ताणें केलें डेव्हलपमेंट करता तितलो जागो सोडून सोडीचे 10 फीट आसल्यार 20-22 फीट करयतात या 20 फीट आसल्यार 30 फीट करयतात योजन काले म्हळ्यार मुखल्या दिसांनी सिस्टमॅटीक डेव्हलपमेंट जायचे म्हणून उद्देश बरो उद्देश बरो आता ह्या उद्देशान कालें जाल्लें म्हळ्यार आनी पुरा मुडाचे न्ही कालें करचें जालें म्हळ्यार तुका लेआउट सिंगल लेआउट जाय मो अशें सोंडी फाल्यां सरकाराक सोंडी या पंचायताक सोंडी या सिटी कॉर्पोरेशन सोंडी म्हणून लेटेस्ट कर्नाटक हायकोर्टाचें जजमेंट आयलें सोंडी धर्माक सोंडी म्हणून तुमी ताका कॉम्पन्सेशन दिवचें म्हणून आयलें व्हेरी गुड जजमेंट ओके रायट व्हेरी गुड जजमेंट रिसंट आयलें ओके आता तें कालें म्हणटा तूं सिंगल प्लॉट जाताना तूं जागो सोंडिताय जाल्यार तुवें धर्माक सोंडिवची गरज ना तुवें कालें करीचें सरकार TDR दिजे नाल्यार कॉम्पन्सेशन दिजे कालें म्हणून दिजे म्हणून गव्हर्मेंटान दिजे ओके पयलें पुरा कालें करतालें म्हळ्यार हे मूड हे अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी सगळ्यांनी आसा अर्बन डेव्हलपमेंट मैसूराक जावन दी मूडबे जावन दी मँगलोर हर एक कडेन अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी आसा अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी स्केच करतात हे इंडस्ट्रियल झोनाक हे रेसिडेन्शियलाक हे कमर्शियलाक हे एग्रीकल्चराक आनी खंयच्या निर्दिष्ट पार्किंग झोन तशें प्रमाणे करतात आता करता आसतना थोडे फावटी तांचे वाट धरतात प्रपोज्ड मुखार डेव्हलपमेंट करूंक एक मुखार एक रस्तो म्हणून तांच्या मतीन ते घालून दवरतात आता रस्तो आसल्या कडेन तुका परमिशनाक दिनातले तो जागो सोडत तूं म्हणून लढाई करतले आतां घालून जाला आता तशें धर्माक सोंडीचे ना म्हणून जाला आता तुवें रस्तो दाखयल्या फुडले तुज्या प्लॅनार मुडाच्या प्लॅनार आमकां कालें फोर्सर करयताले ते कॉम्पन्सेशन दी ना तुवें सोडी येता म्हणून आतां तें जायना आतां कॉम्पन्सेशन दिचे सोडीचे जाल्यार धर्माक सोडूंक जायना करेक्ट आमकां केलरा इगर्जेन तेंचे एक समस्या आसले थंय एक मुडाच्या प्लॅना प्रमाणे आसलें एक कडेन सायडीक एक वाट आनी एक आसली तेंच डिस्प्यूट आयलें हांगा तर वाट आसा हांगा आसा पुरा म्हणून मागीर अल्टिमेटली तुमी कोर्टान सांगलें ना 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 ते खंयच्या लेखाक येना तूं ते प्रपोज्ड मात्र ते इज नॉट ए कळ्ळें लिगल रायट म्हणून काडूंक जायना म्हणून म्हळ्यार मस्त जाणां कडेन ते ऑथॉरिटीज आमकां तशें हॅरसमेंट करतात कालें करता म्हळ्यार अधिकार तांचेड आसा पेन्न तांचेड आसचे सिग्नेचर करना हे दिसा विशय हायकोर्ट या म्हळ्यार ताजे वयर कर्स ताजे सड जाता ताजे वयले हर कितले करचे कोणाक इन्फ्लुएन्स करचें की कालें तांगले पयशे दिवचे की दिवन कालें म्हणून भायर येतात पूण आतां कानून इल्लें टायट जावन म्हळ्यार जजीसांनी इल्लें चिंता पाठोवन ताका कॉम्पन्सेशन दिना अशें तुका धर्माक सोडूंक ना म्हणून गेला आतां आनी मुखार जागृत जाता ऑथॉरिटीज करेक्ट ते एक बरें आसा 9/11 करताना तशें इन्सिस्ट करतात ओके 9/11 या 11 स्केच करचे जाल्यार आय एम सॉरी 11 न्ही हांगासर ही कातांनी करीत जाल्यार खाता करीत जाल्यार ते आमकां गरज आसा काल्यां गरज आसा मूड एप्रुवल गरज आसा आनी एक 11E म्हणटा 11 स्केच ते कालाक म्हळ्यार एका सर्वे नंबरार चिंत्या 1 एकर जागो आसा जाल्यार 8 इसी 1.5 एकरा भितर आसता ओके ओके ते सगळे आसचेत म्हणल्यार आता जागो कोणाकय म्हणून ना त्या देखून कोणी एक जागो इकता जाल्यार ताणें 11 स्केच करीचे म्हळ्यार सगळ्या सर्वे नंबराच्यान टॅली जाता म्हणसर 8 सरसची नांवां ते नक्षा तुका दिनात मस्त कडेन 11 स्केच तशें पेंडींग उरलां कित्याक सगळ्या सर्वे नंबराच्या तें टॅली जायना त्या देखून 11 पेंडींग उरलां 11 एकरचो उद्देश काय म्हळ्यार तें केल्ल्या कुठले प्लॉटिंग जाता प्लॉटिंग म्हळ्यार फील्ड मेजरमेंट बुकार लेंथ म्हणून एक स्क्वेअर गेल ना तांकां ओलो जागो निर्दिष्ट जागो म्हणून फिक्स करतात ताका त्या खातीर व्यवस्थीत जावच्या खातीर 11 स्केच म्हणून करतात पूण समस्या कालें जाल्यात म्हळ्यार कितें सरकार बऱ्याक म्हूण करतात थंयसर दुरुपयोग करतात उपयोग म्हूण करचें दुरुपयोग ऍड जाता दुरुपयोग जाता दॅट इज प्लस मायनस संवसाराचे आरामात आसलें आमी पयत पुस्तक पळयलें आमी लास्ट टायम पळयलें थंय हर एक कडेन सुरत हांव न्ही तें लॉन्स कितें आसा प्रभाव कितें आसा सुरवेर धांवनी आसा आमी सांगचे आतां म्हणून करेक्ट संवसाराच्या पयले धांवनी आसा ते करेक्ट कॉमन सो हाऊ टू गेट रीड ऑफ इट्स अ मॅटर ऑफ टाइम ओके आता तर तुम्ही आता इतले पुरा विषय आमकां सांगले तर म्हणजे एक अनेक सवाल आसा ते कालेंगे म्हणून सांगल्यार आता थोडे फावटी आमी जागे खाण घेता आता 2 पार्टी म्हळ्यार आता एक व्हडलो जागो आसा प्लॉट आसा तातूंत तांणी 2-3 एकर ना एका मनशान दोगा तेगा मनशांक तो इकला जागो आता थोडे फावटी खाण जाता ताका वसा जाल्लो जागो नक्षेर एक दाखयता बट टायटल डीड अनेक येयला
तर दोन पार्टीमध्ये म्हणल्यार म्हजो जागो तुजे कडेन गेला, तुजो जागो म्हाका येयला, पूण तुमकां कळ्ळें म्हण दिसता ते सवाल. आता ह्या संदर्भार त्या पार्टीनी कालें करयेत, लायक सोमाकन काणोवंक कालें करयेत. तांणी दोन सांगते, इफ दुरस्ती पत्र रेक्टिफिकेशन डीड करूंक जाल्यार नक्षा रेक्टिफिकेशन केल्यार थंय मोग जालें. ओके. नाल्यार तांणी एक्सचेंज डीड करीचे स्टॅम्प ड्युटी दिवन एक्सचेंज डीडाक म्हळ्यार बदलावणे पत्र म्हणटा आमी, ताणें आनी बदलावणे पत्र करीचे. एक हायेस्ट एका प्रॉपर्टीचे व्हॅल्यू मात बांदूंक स्टॅम्प ड्युटी दोन्ही प्रॉपर्टीचे केन्ना ओके. बदलावणे पत्राक एकाचेर स्टॅम्प ड्युटी दिवंक हायेस्ट खंयचे व्हॅल्यू आसा ताजे वेर बदलावणे पत्र करीचे. जर तर खाली नक्षाचे समस्ये घडयेनी टॅली जातात, आमचे बरयले नक्ष समान म्हणून नक्षे दुरस्ती पत्र केल्यार पावता. दुरस्ती पत्र केल्यार पावता. तर तुम्ही आता सांगतना आमकां सांगले स्टॅम्प ड्युटी म्हणून. आता पयलें पुरा कालें जातालें गे म्हणून सांगल्यार आता आमी आता फॉर एक्झाम्पल आता आमी एक जागो खाण घेता, रियल व्हॅल्यू त्या जाग्याचो 25 लाख आसा म्हणून सांगल्यार आमी पेपरार दाखयतना खाली आमी गव्हर्नमेंट व्हॅल्युएशन आनी प्रॉपर्टी व्हॅल्युएशन म्हणून दोन जे व्हॅल्युएशन दाखयतात, म्हळ्यार स्टॅम्प ड्युटी उणें भरचें पडटा म्हणून सांगून ते आतां कंटिन्यू जाता की वा ते आतां कशें जावन आसा ताचे विशीं दिल्लेशें आमकां. बरें सवाल. पयलें कशें आसलें म्हळ्यार गव्हर्नमेंट व्हॅल्यू बारी उणें आसली आनी मार्केट व्हॅल्यू बारी चड आसली. करेक्ट. आतां थोडे कडेन सोमा उलटा पलटाय आसा, गव्हर्नमेंट व्हॅल्यू चड आसा, मार्केट व्हॅल्यू उणें आसा. सवाल काल्यार गव्हर्नमेंट व्हॅल्यू सोडून येतात म्हळ्यार तांकां सरकाराक पयसो जायचे. करेक्ट. तांकां स्टॅम्प ड्युटीर इन्कम येता. हायेस्ट एका जाग्याक इतले स्क्वेअर फिटीक 100 रुपीज आसचे जाल्यार तांणी 200 रुपीज फिक्स केले जाल्यार 200 रुपीजाचे वेर तुवें स्टॅम्प ड्युटी पहिल्या जागो काणयतना करूंक का. करेक्ट. टॅक्स बनताना 200 रुपीजच्या व्हॅल्यूचेर त्या प्रमाणे कॅल्क्युलेशन केल्यानंतर तुवें स्टॅम्प ड्युटी 1% घे 0.5% घे तांणी करचें. त्या तांकां इन्कम चड जाता. त्या खातीर सरकार तांचे मार्गसूची दरा गायडलायन्स व्हॅल्यू सोडून येता. ओके. ओके. थोड्या कडेन आतांय आसा तुवें सांगल्या बरें आमच्या सिटीन आनी पुरा जाग्यांक मार्केट व्हॅल्यू चड आसा, गव्हर्नमेंट व्हॅल्यू उणें आसा. आतां जर तर तुजे गव्हर्नमेंट व्हॅल्यू प्रमाणे तुका जर तर कॅश दिवन तूं काणयता, थोडे कडेन खालें करता दिलें कॅश आनी पुरा दितात. पूण आतां तुका कॅश ट्रान्झॅक्शन सुलभ जायना. कॅश जर इतले कशे घरा दवरल्यार तुवें खंय तो आयले म्हणून रायड केल्यार पहिल्या टक्का ईडी करून गेले जाल्यार आनी व्हडले विशय जाता. करेक्ट. सो आमच्या समुदायाचो लोक हांवें पळयल्ल्या प्रकार तांकां हर एक वायटारूच जायचे. करेक्ट. आमचे परचेसर्स भोव मारतात 10 खाले उरले पुरा काणी येतात, ही कित्याक काणी येनात म्हणून ते कोरोडान सोडिला की वायटारूच ते सारतात. करेक्ट. कित्याक आमचे पुरा इल्लेशे दोतोरणांनी शिकोवन बारी परफेक्ट. करेक्ट. बारी परफेक्ट गे एक. आतां चड आसले जाल्यार तुवें वायटार चक्कर काणयेत प्रॉब्लेम ना. उणें असले कडेन कालें म्हणल्यार सवाल. करेक्ट. उणें असले कडेन सवाल. आतां हें मुस्तना गुत्तना चिंत्या ह्या जाग्याक सरकारी व्हॅल्यू 1 करोडा, तुवें निश्चितचे 60 लाखांक आमी कालें म्हणटा 60 लाखांक आमी खाण गेल्ले स्टॅम्प ड्युटी तर 1 करोड बांदता म्हणून इन्कम टॅक्स कानून म्हणटा ते 40 लाखांचे वयर तुवें ड्युटी परत्यान बांदूंक. कशें कोणें बांदूंक इकिल्ल्याक ताका कॅपिटल गेन्स म्हणटात. कॅपिटल गेन्स दिताना 1 करोडाचेर ताणें दिवचे. ओके. 60 लाख म्हणलें ताका आयकना. परचेज जाल्यार 40 लाख ताका गिफ्ट म्हणटा ताका ताज्या हातान ते परतन टॅक्सेबल जाता. सो करतना आमी ऑडिटराडे आमी सारचे मस्त गरजेचे. ऑडिटराडे चिके व्हडले डील्सान न्ही पुरा ऑडिटर डील्सान चिके चड वणे प्रायस करता जाल्यार आमी इसार इन्कम टॅक्स आतां लॉ एक चेंज जावन येता. करेक्ट. कशें जाता ऑडिटर कडेन सान पळयल्यार इल्लें चिकेशें बरें कित्याक म्हळ्यार मागीर मस्त जाणां ते शिरकून पडले आसात. पाप तांकां गुत्तू ना शिरकून पडटात. मागीर एक आनीक गरजेचें म्हाका सांगया म्हणटा हांव जावन सांगता पॉवर ऑफ अटॉर्नी मस्त लागता. ताचे नेक्स्ट सवाल आसले बरें तांकां पॉवर ऑफ अटॉर्नीचें मस्त जाणां गुत्तू ना. करेक्ट. खालीं घेतात पॉवर ऑफ अटॉर्नी दिवचें म्हूण दितात. पॉवर ऑफ अटॉर्नी जावनचे मस्त समस्या सुरू जातात. करेक्ट. चिंत्या पॉवर ऑफ अटॉर्नी तूं इकलो एक जागो काण येता उदाहरणाक तुका हांव फुल्ल 1 करोड रुपया दिता आनी तूं म्हाका पॉवर ऑफ अटॉर्नी दिताय म्हणून चिंत्या. फाल्यां ती पॉवर ऑफ अटॉर्नी यूज करून खंय क्लॉज तुका वाचूंक कळना जाल्यार हांव एका बँकान वचून म्हाका मॅनेजरान दिल्ले वळखीचे आसात हांव एक 1.5 करोड लोन काडटा तुजी प्रॉपर्टी दवरता. पॉवर ऑफ अटॉर्नी जावन सगळें लोन सिग्नेचर करता. लोन बांदिना जाल्यार हांव भितर पडटा.
धर्माक तुजेर पडटात करेक्ट मिसयूज जाता पॉवर फटांनी करेक्ट थोड्या कडेन पॉवर फटांनी मोस करता एकटी म्हजे कडेन आयिल्ली सेल करूंक सेल डेट पुरो रेडी जाला बसून उलयतना विचारलें न्हवरो केदाळ येयल्लो न्हवरो लास्ट इयर येयल्लो पळयलें हे 2 म्हयन्याच्या पयलींचें आसा विचारलें मागीर सिग्नेचर 2 म्हयन्या पयलीं केल्लें हा ते म्हजो नोटरी बारी वळखीचो ताणें गेले म्हणून ओके ताणें हें केलां हांगात आमी केलें ओके तें व्हडलें हें करा म्हणून मागीर पळोवंक गेल्यार गोबेलांक जायना बायलेन कालें गेलें किस्मती करन कशी सिग्नेचर केल्या आनी तातूंत आनी इकता आसली पॉवर बटनाचे फाती येयल्या थंय तोंदरे आसा ओके म्हळ्यार हांवें सांगचें हें हांवें हें जाल्लें मस्त कडेन काम करतात तुज्या नांवार तुजे पर्यंत तेका मनशाक व्हरतात फोटो आनी ते चित्त दाखयतात आनी सिग्नेचर करना पॉवर बटन करतात मागीर तुका कळ्ळें जाल्यार तूं केस घालताय सो एक पॉवर बटनाच्या आदारार आमी काणयतना जागृत आसाचे ओके मस्त जागृत आसाचे ओके सेकंड पॉवर बटन आमी दितानाय जागृत आसाचे करेक्ट व्हडले समस्या कालें तुका एक 50 लाख मेळ्ळे तूं पॉवर बटन दिताय फाल्यां तो प्लॉट करून इकतना तांदूळ 1 करोडाक इकता तो कानून प्रकार तुका आयिल्ल्या बरें 1 करोड तो कित्याक म्हळ्यार तूं प्रिंसिपल तुवें एक्झिक्युटिव्ह वेंडर तूं करेक्ट त्या देखून तुका 1 करोड आयला तुवें कॅपिटल गेन्स 1 करोडचे दिजे तुका निश्चय आयलो 50 लाख मात्र करेक्ट सो त्या विशीं आमी मस्त कडेन चिंतिना आयले काडटा पॉवर बटन दिता थंय पुरा आमकां कळना देखून पॉवर बटन दिताना ती 3 पटीन चिंतून दिजे खंयच्या हांव दिता केस घालूंक दिता जागो इकूंक दिता तातूंत पॉवर्स केले बरे आडो करूंक दिता तातूंत पॉवर कितल्या तितले मात्र ओके थोडे पटीन पॉवर बटन ड्राफ्ट करतना जाय जाल्ले पॉवर्स घालूंक घालनात ओके मागीर तातूंत सेल डिडांनी करतात मागीर ताका लिगल ओपिनियन मेळना ओके सो पॉवर बटन इज नथींग बट एजन्सी एजन्सीन पॉवर असल्यार मात्र तुका करूंक जाता नाजाल्यार करूंक जायना करेक्ट देखून काणयतना जागो या आमी पॉवर बटन दिताना जावन हर एकटी पॉवर बटन विशयी मस्त जागृत नटशेलार सांगलें डीपर ताका कितले वरें जाय पडटा नटशेलार सांगलें हें कर आमकां म्हळ्यार जीपीए दिवची जाल्यार जीपीए म्हळ्यार जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी दिवची जाल्यार लिमिटेड पॉवर ऑफ अटर्नी म्हळ्यार आमी क्लॉज लिमिटेड केलाय लिमिटेडच घालीजे बाय घाल चड दिवन असो ओके सांगल्यार आतां थोडे पटी थोडी मनशां बायला गांवांनी असतात हांगा जागो पळोवन काडूनचे म्हळ्यार रेंटाक दिवचे किंवा हँडल करचे असतात देखून पीओए दिवन असतात आतां ते पीओए म्हळ्यार पॉवर ऑफ अटर्नी दिली जाल्यार थोडे पटी कालें करतात म्हणून सांगल्यार अनलिमिटेड पॉवर ऑफ अटर्नी दितात आनी हाचे वरवीं सुमार जाणांक मोत जाल्ले आसा देखून तांकां एक सांगचें कितें म्हणून सांगल्यार क्लॉज तुमी केदाळे वाचीचे थोडे पटी सर्वे नंबर एक्स्ट्रा कुडसितात तुवें एका तुका 10 सर्वे नंबर आसात एका सर्वे नंबराक तो पॉवर बटन काणयता आनी 2 सर्वे नंबराक कुडसिता ओके केजी मस्त आसात वय काय करताय तूं तशें बरोवन टायप करून घालतात पळोवंकूच कळना तशें कितले जागृत असल्यार ह्या काळार म्हळ्यार फ्रॉड तशेंच जाता जेन्युइननेस तशेंच आसा हांव सांगना सगळ्यांनी मोस जाता करेक्ट पूण देखून हांवें सांगलें म्हळ्यार आमी सरपा पर्यंत चातूर ना जाल्यार समस्या आमकां खूब जाता आमकां काय जालां दोवें आशिल्लें पुरा दूद प्रत्येक तर आमच्या समुदायाक दोवें आशिल्लें दूद कितें म्हणून आमी अन्याय करना आनेकलो अन्याय करना चिंता दॅट इज गुड भवर्त बरोवसो ऑल इट्स गुड तरी पूण 2000 वर्सां पयलीं जिजून तेंच सांगलें ह्या संवसारांतून जियेत आसतना सरपा पर्यंत चतूर आसाचे करेक्ट मायंड तुजें हुशार आसाचे करेक्ट आमकां आज जालां कशें म्हळ्यार वकिलाडे खा लागेचें आमकां नुगूत आसा न्हय म्हणलें थोड्यांक भावान गुगलार हें करचें मागीर एक्सपर्टाडे कितें वसाचें कोणी आमकां एकलें मेळ्ळ्यार पुरो बाबा खाल जावंक खा म्हणून समस्या जाल्या उपरांत कळटा म्हाका बघता म्हजे मस्त जाण येता एग्रीमेंट केल्ले प्रत्येक तरान बिल्डर्सांक म्हळ्यार हांकां व्हडल्या व्हडल्या रियल इस्टेटांक एग्रीमेंट्सांनी बरें करतात आज केल्यार एग्रीमेंट 10 वर्सां जाल्यार तांकां पयशे मेळनात ते अशें घालें न्ही ताणें केलें सर समो म्हण बगलें केलें म्हणटात तांकां क्लॉज काले आसात बिरमोत आमचो लोक करेक्ट बिरमोत हांव सत्य सांगता हांव केदाळे म्हाका आमच्या समुदायाच्या लोकांचे बिरमोदेशचे काले म्हणारे सत्वी लोक आमचो करेक्ट हांव हरदें पडोवं खंय जाल्यार सांगता आमचे समुदायाचो लोक सत्वी लोक आनी आमच्या लोकांक आळसाई तितलीच आनी कडेन वचून विचारूंचे नाका खाली म्हाका कळटा हांव शिकलें हांव PhD म्हाका गुर्त आसा वाचून करेक्ट आसा म्हणून त्या क्लॉजा भितर गुणांचे कशें म्हणून गुर्त आसा एक उदाहरण तुका दिता तूं एक म्हाका जागो विकताय तुका हांव सांगता 3 म्हयन्या भितर जागो काणोसो म्हणून तुका पयशे दिता म्हणून
हांव बरयता सील्ड हे 3 म्हयन्यांनी क्रायपत्र जाताना बॅलन्स पैसे दिवचे म्हणून 1 करोडाचें डील तुका खुशी करूंक 25 लाख सुरू दिता मागीर काल 75 लाख उरले हांगा कालें बरयता 3 म्हयन्यांनी दिता म्हणटा बरयता कालें 3 म्हयन्यांनी क्रायपत्र जायचे बॅलन्स पैसे क्रायपत्र जाताना दिवचे क्लॉज कसो दिसता परफेक्ट 3 महिने काय पत्र ना 75 लाख तुझ्या अकाउंटाक आयले अंडरस्टँडिंग करेक्ट व्हेरी गुड क्लॉज करेक्ट कांय तोंदरे ना करेक्ट फायन तो 10 वर्सां क्रायपत्र करना क्रायपत्र करतना ना ताणें दिवंक करेक्ट 3 म्हयने तो 10 वर्सां गेल्यार करना करना कित्याक म्हळ्यार म्हणटा तुजें तें सोमाना हें सोमाना म्हणटा पुरो सोम आसलें ताका सोमान दिसना कालें करूंक येता तुका करेक्ट म्हणजे तरी कितले केसी आसात पुरो आमच्या समुदायाचे करेक्ट कोणाडेगी येतात ना सर उण्यार जेवणान थंय गेल्लें तें हें केलें म्हाका विचारलें हांवें तें उण्यार तितून थंय गेल्लें म्हणून पाप बिरमत करेक्ट तांकां तें ताणें कालें घालीचें आसलें क्लॉज 3 म्हयन्या भितर पयशे मेळाचे बॅलन्स दिवचे पयशे मेळ्ळ्या उपरांत रजिस्टर करचें म्हणून घालीचें आसलो करेक्ट तें केलें आमचें कळना ना सर समासान हो क्लॉज म्हणटात म्हळ्यार हांवें सांगचें शब्दांत ती मस्त गुण खेळी आहेत सुमार रितीर खेळी आहेत एका शब्दांत वाक्य जायचें म्हणून ना करेक्ट एका शब्दांत खेळोंक जाता करेक्ट पूण आमच्या लोकांक विरमत तितलें कळना आता तुम्ही म्हणचे जाल्यार ते लिगल त्या व्हडल्या हायेस्ट लेवलार आमी म्हणचे निजावन आतां आमी तुमी शब्दांनी म्हणटाना म्हाका एक इन्सिडंट उडत येता आमी धाडचे व्हॉट्सएप मेसेजीचो मेळत थोडे पुटी आमच्या कोर्ट ऑफ लॉंत त्यो होल्ड जाल्ल्यो आसात देखून आमी कालें उलयता आमच्या हर एका तोंडातून आमच्या बायऱ्यांच्या हर एका उतरा की आमी जबाबदार जावचे थोडे पुटी चान्स आसता देखून आमी फोन करून फुल्ल रेकॉर्ड करतात करेक्ट बऱ्यान उलयतात आनी सत्यान सांगतात अशें वय तशें अशें परा म्हणून पण ते टक्कान प्रोड्यूस करतात आतां एविडन्स एक्ट अमेंडमेंट जाला नवें आतां आयलें तातूंत कालें म्हणटात इलेक्ट्रॉनिक एविडन्स इज परमिसिबल पयलीं पळय ऑडियो व्हिडिओ परमिशन करीचे नाका म्हणल्यार मस्त सवाल आसली आतां ज्या नव्या कानुनांत एवरीथींग इज परमिसिबल ऑडियो इज परमिसिबल आतां कितलें म्हणजे विज्ञान आसा सायन्स मुखार सरला तुजे हांगा बसून आसतना म्हजे हांगा पेन आसता सगळें उलयलें रेकॉर्ड जाता करेक्ट सगळें रेकॉर्ड जाता आमकां गुत्त आसतना अशें बरें जाता म्हणून करेक्ट आमचें उदाहरणान सत्यान आमी काळजान बरें करून उलयता सगळें सांगता इट विल बी ट्रॅप्ड करेक्ट सो खंयी आमची समुदाय जागृत जावची गरज आसा मुखल्या दिसांनी म्हणी आमचे समुदाय जागृत जावची गरज आसा कानून एका टायमार हे नाका बा वकील खाल्याक तशें म्हणून चर्च न्ही आमचे समुदाय कित्याक म्हळ्यार तांकां समुदायाक ज्ञान नातलें वकील म्हळ्यार तांचे प्रकार फुटी मारीचे कोण ना म्हणून दॅट इज अ रॉंग कॉन्सेप्ट करेक्ट कळ्ळें न्ही वकिलान 100% फुटी मारीचे म्हणून ना क्लायंट काय सांगता तो सांगता तो करेक्ट तीर्प दिवचे जज्जान तीर्प दिवचे नीती करताना वकिलाचो रोल कालाय कितें तो सांगता तें ताणें सांगायचें करेक्ट आज तुवें पळयलें जाल्यार समाजांत लॉ टेक्स ए हायर प्रेसिडेंस उरल्या पुराचे केसड उरल्या सगळ्याचे केसड हायेस्ट खंयचें म्हळ्यार कानून ह्या देखून अमेरिकान आनी पुरा लॉयर्स चार्जेस आर मोर दॅन ए मेडिकल चार्जेस करेक्ट मस्त कंट्रीजान कित्याक म्हळ्यार ते एक्सपर्टायज तशेंच आसा तुज्या हक्कांक तितलें व्हॅल्यू आसा त्या वेळा तूं जागृत समुदाय जाताय गे जागृत व्यक्ती जाताय गे त्या वेळा तुजे लिगल रायट्स तूं घट्ट रावताय करेक्ट त्या वेळा तूं जागृत ना तूं कानुना विशयी ते म्हत्व दिनाय त्या वेळा आमचे समुदाय लूज जाता आतां जर पळयलें जाल्यार समुदाय आमचे कितले लूज जाला कितले वीक करेक्ट करेक्ट वेर वी हॅव लॉस्ट करेक्ट वेर वी हॅव लॉस्ट करेक्ट तर सर आता आमी ऑलमोस्ट 1 घंटो आमी उलयलो आमचो टायम जावन येयलो पूण म्हजे कडेन आणखी मस्त सवालां आसात मे बी आमी आनीक एपिसोड करून आनी फुडें तुमकां चान्स मेळ्ळा जाल्यार आपोवन आणखी थोडी सवालां आमच्या लोकांची आसात जाल्यार आमी विचारूं म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार हो एक विशय आका गुंड गेला तितल्यान तूं मस्त शिकोंक आसा दर्याबरी गुंड आसा देखून पूण आमच्या लोकांक आतां इतलें समजलें की ह्या शो तावन आमी कितले जागृत जावंक आसा आनी एक एक्सपर्टा कशें वचून ओपिनियन काडून मागीर आमची खंयची लँड डिलिंग्स केलें जाल्यार आमी इल्लेशें मस्त बरें म्हणून सांगून तुमी सांगलें तर सर इतल्या पुरो आमी उलयल्यांत निमाण तुमचो संदेश आमचे विक्षक सांगचो जाल्यार कितें म्हणूंक शेतात हांव शेतां आमचे समुदाय म्हाका बघता मस्त अस्क जावन आसा मस्त आतां पळया MLA आमच्यांत नात
MLC बारी उणे आमच्या जनसंख्याक टॅली केल्यार आमचे कितलेशे चड MLA आसाचे MLC 2% जाल्यार 225 हे आसा तेंचे MLA 75 MLC 300 2% म्हळ्यार 100 जण म्हणी आसाचे करेक्ट आमचे नात लेजिस्लेचर ना एक्झिक्युटिव्ह येताना आमचे ऑफिसर्स नात IAS KS ऑफिसर्स नात करेक्ट खंय आसा आमी बिझनेस एरिया गेल्यार तुका लायसन्स मेळना धाकटे बिझनेस हांव सांगना व्हडले व्हडले तूं इंडस्ट्री घालताय आनी खाली करतालो मस्त परमिशन जाय परमिशन तुका मेळना परमिशन मेळल्यार बिझनेस करूंक सोडनात देखून हांव आशेतां खंय सर्गी तुमचे हे पुरा कार्यक्रमाद्वारे तुम्ही आमच्या लोकांक एक चड जागृत हाडची येदोळ हाडून आसात तुमी संतोषाचे विशय सर्तीक जागृत समुदाय जावंक एक कशें करचें म्हणल्यार एक सिरियस विशय आमी घेजे करेक्ट जर तर आतांय आमी जागृत जायना जाल्यार मुखल्या एका 10 वर्सांनी गुलाम जाता आमी खंय ना आमचे कडेन कांय ना आमकां सगळ्यांनी प्रामाणीक म्हणटात तें केलें क्लर्क काम गी अकाउंटंट काम गी तें पण आमकां दितात कित्याक म्हळ्यार आमचे इतले प्रामाणीकय ना दुसऱ्या जर तर हायर लेवल आमी वचचे जाल्यार तुमच्या अल्या प्रोग्रामांनी जागृत समुदाय कशें करचें आमच्या भुरग्यांनी कशें हायर लेवलाची गती टॉप बिझनेसमॅन कशें जावचें टॉप हातूं एज्युकेशनांत टॉपर कशें जावचें आमच्या भुरग्यांनी टॉप बिझनेसमॅन जावं दी या तुजे प्रोफेशनल्स जावं दी या खंयच्याय एका शेतांत खेळांत जावं पुरो खंयच्या शेतांत टॉपर कशें जावचें त्या विशयांत गंभीर चिंता आमकां गरज आसा करेक्ट जर तर मुखल्या दिसांनी आमी ह्या विशयान चिंता पाठोवन त्या आमच्या खंयच्याय फिल्ड जावंक पुरो हांव सांगता डॉक्टर जावं दी इंजिनियर जावं दी वकील जावं दी कुक्क जावं दी या तुज्या एक ब्युटिशियन जावं दी या एका ट्रॅव्हलिंग जावं दी खंयच्याय शेतान हांव सांगता त्या शेतान आमी एक्सपर्ट जावचे बरें कशें करचें करेक्ट इन दॅट पर्टिक्युलर फील्ड यू शूड बी एन एक्सपर्ट करेक्ट एफिशियन्सी आसा जाल्यार लोक तुका जात पळयना करेक्ट म्हाका बरो डॉक्टर आसा जाल्यार तो खंयच्या जातीचो हांव पळयना करेक्ट म्हजे आतां मस्त सगळे समुदायाचे येतात कित्याक म्हळ्यार एफिशियन्सी आसा देखून येतात करेक्ट जात पळयनात म्हळ्यार हांवें सांगचें ॲज यू गो एक्सपर्टायज इन ए पर्टिक्युलर फील्ड वच्चेवर फील्ड खंयचेय फील्ड तूं बरें फूड दिता जाल्यार लोक येतात इंत करेक्ट खंय ताका वचना जात कात पळयना करेक्ट हांवें सांगचें तुमी हें एक खाली तुमी हातीन घेतलें काम येदोळच तुमी करनासत तुमकां अभिनंदन हांव पटयतां मुखल्या दिसांनी चड आनी चड ह्या विशयान गंमान दिवन कशें आमच्या समुदायाच्या लोकांक स्ट्रेंथन करचें घट करचें हाचे विशयान तुमी एक्टिवेट करी जाय मुखल्या दिसांनी आमचे समुदाय जागृत समुदाय जावन ह्या सगळ्या आमच्या सोसायटीन म्हळ्यार सगळ्या समाजान समुदाय म्हळ्यार आमची एक कम्युनिटी बट समाज म्हळ्यार सगळे आयल्या समाजान परजळचे बरें जावं दी म्हणून हांव आशेतां तुम्ही सांगला सर की त्यामुळे आमचे प्रयत्न तितल्यान की त्यामुळे कार्मेल कॅफे म्हणून सांगल्यार उरल्या शो बरी हांगा तामाशे इंटरव्यूज तळ्या पुरांनी की म्हणून सांगल्यार आज आमी तुमच्या पर्सनल लायफा विशयान एक सवाल आमी तुमकां विचारून आमी पुरा उलयल्या एका संगती विशयान एक एज्युकेशन करच्या खातीर म्हणल्या खातीर आमी हो कार्मेल कॅफे म्हणलो शो आमी सुरू केला आनी बऱ्यांतल्या बऱ्या व्यक्तीक आमी हाडूंक आनी समाजांत एक बदलावण हाडी ज्या म्हणल्या रितीन आमी हो शो करूंक आमी स्टार्ट केला तशें लोकांचे आमकां बरें रेस्पॉन्स मेळोन आसा देखून तुमचे एक सजेशन आमी मोतीन दोन खंडीत जावन आमच्या हातांतून कितले प्रयत्न जाता आमी तितले करता म्हणून तुमकां खंडीत जावन हांव आज वाचयता तर हांगासर येवन तुमी आज हो सगळो एपिसोड आमकां बऱ्या तरान मस्त तुमच्यान आमकां नॉलेज मेळ्ळा आमच्या विक्षकांक ह्याच्यातून मस्त बरेंपण जातलें म्हणून खंडीत जावन हांव बरोबर आसता आनी हांवें हांगासर तुमच्या खातीर इतल्यांत मागचें तुमचें मुखलें कितें प्रोजेक्ट्स आसात वा तुमकां मुखार तुमच्या जिविताक बरी भलायकी जावन दी तुमच्या कुटुंबान समाधान जावन दी तुमी आशिल्ल्या मागणे सर तो सर्वेस्पोर देव तुमकां दिवन तुमची जिणी नंदन जावन दी म्हणून मागता आसतना परत ते पोवटी आमच्या सर विक्षका तर्फे तुमकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू देव बरें तर विक्षकांनो तुम्ही आमच्या
MP नोराना सरान सांगल्या प्रमाणे आमचो समुदाय बरो जायचे जाल्यार आमचो वावर आसा आमी चतूर जावंक आसा सरपा बरी चतूर जाल्यार मात्र आमी आमचे वेरेवच्या सवालांक फूड करूंक शकता देखून जाता तितल्या लोकांक सांगता कित्याक आयच्या ह्या एपिसोडांत मस्त नॉलेज म्हणल्यार कानून माहीत आमच्या आस्ती विशयांत जाग्या विशयांत खंयसर कसो मोस घडटा आनी ह्या मोसातून कशें आमी बचाव जावयेत म्हणल्या विशयांत सरान मस्त सांगते हांगासर सांगल्यात देखून हो जाता तितलो लोकांक सांगता हो एपिसोड तुमी शेअर करा कित्याक आमकां व्ह्यूज जायचे म्हणून न्ही पूण बरें इन्फॉर्मेशन बरेंपण समाजात सगळ्यांक वचाचे सगळ्यांक एक बरी नॉलेज मेळाचे म्हणल्या उद्देशान आमी हे कार्यक्रम करन आसा तर हे कार्यक्रम कशें बगलें हाचे विशयान आमकां कमेंट्स करून तिळसिया मुखार आनी कोणायकी ह्या शोक तुमी आपयचे म्हणून चिंतात जाल्यार म्हणजे डिटेल्स आमचे व्हॉट्सअप नंबर हांगासर आसा आमकां बरोवन तुमी तिळसिया आनीक बऱ्यांतले बरे शोज आमी मुखार हाडूंक प्रयत्न करतले हांव तवळ पर्यंत कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्राईब करा शेअर करा लाईक करा परत एक पोटी येवच्या हप्त्यान अनेक व्यक्ती सांगा तुमच्या सांगात हांव वाचतली तवळ पर्यंत मेस्तांक देव बरें करूं.